Pancamoggan borong duka samarpita. Pancamoggan borong duka samarpita. Namo Namo Jisu Krista. Mundiaru parli punascha. Namo Namo Surgundara. Sakramentantam karakcha. Namo Namo Jisu Krista. Mundiaru parli punascha. Namo Namo Surgundara. Sakramentantam karakcha. Jesuk tuk tuka sanggo ai liao. Jinye Jesuk tuk tuka sanggo ai liao. Tuje don busvon ashiv hangarau liao. Tuje don busvon ashiv hangarau liao. Jesu ye amka melo tu ye. Ye Jesu ye amka melo tu ye. Tujhe kurpe che tenya bandar ke unye. Tujhe kurpe che tenya bandar ke unye. Namo Namo Jisu Krista. Mundiaru parli punascha. Namo Namo Surgundara. Sakramentantam karakcha. Lagi sertau somya saktau tuji godsa. Lagi sertau somya. Lagi sertau somya saktau tuji godsa. Tuje sanggirawan vistar tau jine godsa. Tuje sanggirawan vistar tau jine godsa. Satau ami keval tujhe darshan. Santush satau ami keval tujhe darshan. Sakshi tuka ami tuja pavit sparsha. Sakshi tuka ami tuja pavit sparsha. Namo Namo Jisu Krista. Namo Namo Jisu Krista. Mundiaru parli punascha. Namo Namo Surgundara. Sakramentantam karakcha. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah.
hallelujah, 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 Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Perkaradaan vaibhav. hallelujah, 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 hallelujah. सुम्या जेजू ह्या पवित्र थाळार ह्या सकाळीच्या वेळार आमी तुजे मुखार दिंबेर आसा हांव सुम्या जेजू आमचें जिवीत तुका समर्पित हांव आमच्या पात्रोन सांता सान लोरेसान आपणाची जिणी तुज्या नांवा खातीर तुज्या राजा खातीर कशी समर्पून दिली तेच भाशेन व्हडा भावार्थान विश्वासान आमची जिणी जेजू तुका समर्पित हांव घे तूं आमचें जिवीत आमचो संतोश आमचें दूख आमची खंत बेजाराय आमच्या जिणेंतले कश्टाकांत आमचे पिडा शिडा आमचो खंत हुस्को आमची बेसांवां आमचें बरेंपण आमची आस्त बदीक भांगार कितें सक्कड आसा जेजू तुज्या हाती आमी समर्पित हांव जेजू आमचें जिवीत तुज्या हातांत शाबीत आनी सोबीत जेजू आमचें जिवीत तुज्या कृपेन सलीस जेजू आमचें जिवीत तुज्या बेसांवांनी भरपूर अर्घां तुका सुम्या जेजू Sumiya Jesu. Hoglap tuka sumya Jesu. Hoglap tuka sumya Jesu. Aradan tuka sumya Jesu. Aradan tuka sumya Stuti Jesu. tuka sumya Jesu. Stuti tuka sumya Vandan Jesu. tuka sumya Jesu. Vandan tuka sumya Jesu. Vaibhav tuka sumya Jesu. Vaibhav tuka sumya Mahima Jesu. tuka sumya Jesu. Mahima tuka. Hallelujah. 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 देखन बश्या मोगाच्यान आमचें काळीज कितें सांगता आमच्या मतीन कितें चिंतने आसात आमी कितें इरादो घेवन आज ह्या पुणशेताक आयल्या ह्या पवित्र जाग्याक आयल्या जेजू लागीं आमी विचारया जेजू तुमच्या मतींतले काळजांतले इरादे आमची खंत बेजाराय आमचीं तेसावां तूं मानून घे म्हणून आमी मागया मौनपणी आमच्या काळजांत आशिल्ले सकड जेजूक आमी दिवया जेजू लागीं वांटून घेवया मोगाच्यानो ह्या पवित्र दिसा ह्या भागी दिसा जेजून आमकां हांगासर आपयला लागशिल्ल्या पयशिल्ल्या गांवांत आमच्या घरांत हांव आमचें काम आमचो वावरू आमची दिसपट्टी जबाबदारी सांडून आज आमी हांगासर आयल्या कित्याक आमकां जेजून आपयला जेजू आमकां आमच्या कश्टान पावता आमकां राखता तो सांबाळटा तर त्याच जेजूक आमी परत एका कांताराद्वारे उलो मारया जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या घेवंक जेजू आपयता मोगाच्या न्हू आमचेच तकी आमी कितेंच करूंक शकना सान पावल म्हणटा पवित्र आत्म्यान शिकयलेल्या शिवाय कोणूच सोम्याक सोमी म्हणून आपोवंक शकचो ना प्रेज द लॉर्ड देखून आमी कितें जावन आसा कितें जावंक आशेता कितें करता कितें चिंता कितें मांडावळ करता तें फकत देवाच्या आदारान आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमचें तें जाता देखून आज आमी चिंतूंक पुरो हांव भायसर नायल्या हांव भायसर नायलां हांवें मौन केलें हांवें पुरसत केली पूण आश्चर्या जेजून आमच्या जिणेंत आमकां दिल्या खरीत तो वेळ ती घडी तें बरें मौन ती पुरसत दिल्या खरीत आमच्या जिणेंत कितेंच घडचें ना देखून जेजूक आमी उलो मारून मारया जेजू आपयता म्हाका तुका जेजू आपयता आमकां साबार संगती खातीर मागणें करूंक
ताचे लागीं येवंक दिंबे मोडूंक आमचे कश्ट संकश्ट उसारूंक आनी आमच्या कश्टा वेळार संकश्टा वेळार पिडेशिळ्या वेळार विशेष करून जेजू म्हणटा म्हजे लागीं येया देखून उबे रावया आनी त्याच जेजूक सक्रामेंतांत आसच्या उंड्या रुपार आसच्या जेजूक आमी उलो मारून जेजू आपयता म्हणलें गीत आमी गावया. पाणसंको 88. Jesu apoita, Jesu apoita, maka duka gopantapya, Jesu apoita, Jesu apoita. Jesu apoita, maka duka gopantapya, Jesu apoita. दुःख आमची पुसता दुःख आमची पुसता धैर्यान आमकां भरता धैर्यान आमकां भरता दुःख आमची पुसता धैर्यान आमकां भरता खंयच्याय घडये खंयच्याय घडये उलो दिल्यार ओलो दिल्यार तक्षण जेजू तक्षण लागीं आसा लागीं आसता खंयच्याय घडये उलो दिल्यार तक्षण जेजू लागीं आसा जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांतापल्या जेजू आपयता. मोगाच्यान आमी कश्टांत आसले तवळ आमी नश्टांत आसले तवळ पिडा शिडा आमकां अडसिताना आमी जिणेन चलवल्ले तवळ आमकां कितें करचें खंय वेचें कोणा लागीं कितें सांगचें कळना मुखली वाट आमकां दिसना जिणेंत उजवाड ना संतोश ना घुसपड जाल्या जिणी आमची देदेस्पर जाल्या मोत विराय जाल्या आनी ह्या वेळा जेजू म्हणटा येया म्हजे सशी सुमेस तुमी कश्टांतल्यान आनी वजन वबयतल्यान आनी हांव तुमकां विशेव दितलो कश्टांत समटातना कश्टांत समटातना नश्टांनी अडसताना नश्टांनी अडसताना कश्टांत समटातना नश्टांनी अडसताना निराश नाका निराश नाका धैर्यान आपय धैर्यान आपय तो तुका धरता तोकलन धरता निराश नाका धैर्यान आपय तो तुका तोकलन धरता जेजू हात उबारया आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता
आपयता म्हाका तुका गोपांताल्या जेजू आपयता मोगाचेनो कोणीच मनीस आमकां आधार दिना म्हूण आमकां बघता नासतना सक्कण मनशांनी आमचो हात सोडला म्हूण आमकां बघता आसतना आमी विश्वास दवरलेले आमकां आधार दितेली आमकां कुमक करतेली आमच्या गरजेक पावतेली म्हणल्यार मनशांनी आमकां पाट दाखयले तवळू तोंड गुंडायले तवळू आमचे तान पयस गेल्ले तवळू जेजू म्हणटा म्हजे लागीं तुमी येया जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोत पाव म्हणून ताचे लागीं उपकार मागलेल्या हर एकल्याक जेजून आपली काकुळतीची दीस आपली बिरमोतीची दया ताणें दिल्ली पुता दुवे तुजी खुशी जावं म्हाका खुशी आसा देवाची खुशी तुज्या जिणेन जावं म्हणून मागलेले ताणें दिलेले त्याच जेजूक आमी उलो मारया आनी म्हणया पिडे शिडे वेळा जेजू उलो दिल्यार पिडे शिडे वेळा जेजू उलो दिल्या पिडे शिडे वेळा जेजू उलो दिल्या कोणी तो जावं दी भेदभाव नासता भलायकी पाटी दिता कोणी तो जावं दी भेदभाव नसता भेदभाव नासता भलायकी ताची पाटी दिता आता आमी उबारया जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांताल्या जेजू आपयता व्हडल्यान जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांताल्या जेजू आपयता मोगाच्यान आमच्या विघ्नान वारांनी जेजू आमकां राखता सांबाळटा 3-4 दिसां आदी एकलो तरणाटो आपल्या टू व्हिलरार बसून आसतना कोणेंगी फाटल्यान येवन ताका कारान मारलें हेल्मेट आशिल्लें पडलो तकले घाय जालो आस्पत्रेक ताका कोणेंगी थोड्या वेळा उपरांत व्हेलो आनी ताका पळयलें आनी म्हळें हो वचचो ना फाटीं घरा येवचो ना पूण मोगाच्यान ताच्या घरच्यांनी कुटुंबाच्यांनी इश्टांनी ताच्या वळखीच्यांनी जेजू लागीं मागलें जेजू ह्या तरणाट्याक फाटीं हाड विशेष म्हणलें बरी फकत 3 दिसांनी हो भुरगो घरा पावलो प्रेज द लॉर्ड आमच्या विघ्नांनी अनवरांनी कश्टान सांपडले तवळू आमकां धैर्यान बरसो फाटीं भलायकी दिवचो आनी ताचेर विश्वास घट करूंक आमकां दिवचो आमचो सोमी आमचे मुखार आसात भिये नाका जावूंच तो म्हणटा आनी ह्या सोम्याक आमी उलो मारया आनी घावया विघ्ना अनवरांनी विश्वास धंडळतना विघ्ना अनवरांनी विश्वास दंडताना विघ्ना अनवरांनी विश्वास दंडताना धैर्यान भरता सांबाळ व्हरता सामान व्हरता पोटलून धरता पोटलून धरता मोगान धैर्यान भरता सामान भरता पोटलून धरता मोगान आमकां जेजू आपयता
गोपांत आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता माता तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता हालेलुया 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 आमचे हात आमच्या अर्ध्याच्या दोऱ्या मोगाच्या नामचो विश्वास आमच्या सुम्यातही परत एक बोटी घट करया जेजू आमचे सांगता आसा आमकां रचुल्लो आमकां पस्सो आमकां सोडवण दिलेलो आमकां धैर्य दिवचो बळ दिवचो जेजू सदांच आमचे सांगता आसा म्हणल्यार आमी उडास दवरया तो आमकां कोणायकी सोडून घालिना विशेष करून आमच्या कश्टांत आमच्या दुखांत आमचो सुमी आमचे सांगता आसा आमचे सांगता तो रावता आमचे सांगता तो चलता आमच्या फाटल्यान आसा आमच्या मुखल्यान आसा आमच्या खुशीक तो आसा आमच्या वयर तो आसा आमच्या भितर तो आसा सुम्या जेजू सांगता म्हण्या सोम्या जेसू तूं आमचे सांगता राव तूं आमचे संगता राव आमच्या कश्टांत तूं पाव आमच्या कश्टांत तूं पाव आमच्या बऱ्यान तूं राव आमच्या बऱ्यांत तूं राव बऱ्यो संगती आमच्या जिणेंत घडटाना बऱ्यो संगती आमच्या जिणेंत घडटना तूं आसाय तूं आसाय आमच्या जिणेंत वायट घडटाना आमच्या जिणेंत वायट घडटना तूं आसाय तूं आसाय आमी जिणेंत चलतना आमच्या जिणेंत चलतना तूं आसाय तूं आसाय आमी जिणेंत पडटाना आमी जिणेंत पडटना तूं आसाय तूं आसाय आमी भलायकेंत आसतना आमी भलायकेंत आसतना तूं आमचे संगी आसाय तूं आमचे संगी आसाय आमी पिडेंत आसतना आमी पिडेंत आसतना तूं आमचे संगी आसाय तूं आमचे संगी आसाय तुका होगळीक दिताना तुका होगळीक दितना तूं आमचे थंय आसाय तूं आमचे थंय आसाय तुजे लागीं मागताना तुजे लागीं मागतना तवळी तूं आमचे संगाता आसाय तवळी तूं आमचे संगता आसाय सुम्या जेजू सोम्या जेसू म्हजो भावार्थ सडय म्हजो भावार्थ सडय सुम्या जेजू सोम्या जेसू म्हजो भावार्थ गोड कर म्हजो भावार्थ गोड कर सुम्या जेजू सोम्या जेसू म्हाका तुज्या मोगान बर म्हाका तुज्या मुखान बरो सुम्या जेजू सोम्या जेसू तुजे थंय तुजे थंय तीर रावंक तीर रावंक तूं म्हाका शिकय तूं म्हाका शिकय अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेसू पगळप तुका सुम्या जेजू पगळप तुका सोम्या जेसू आराधन तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सोम्या स्तुती जेसू तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या सगळी जेसू तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेसू महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका हालेलुया 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 दायकन बसया भाव भयणीनो हांगासर तुमी कोणाक पळयतात जेजूक एवकारिस्तांतल्या जेजूक
एवकरिस्तांतलो जेजू सदांनीत आमचे मदें आसा. हेर सकट धर्माच्यांक देव म्हणटा आसतना तांणी वयर पळयचे, पूण आमकां आमचो देव म्हणटा आसतना आमचे मोदें आसा, आमचे भितर तो आसा. प्रेज द लॉर्ड. उण्या रुपी तो नीज आमचे मोदें आसा आनी तो आमचे भितर येता. पूण साबारांक अजून हे विशीं दुबाव आसा. कालच्या दिसाच म्हाका एक स्त्री फोनार म्हणूंक लागली, फादर हांव एका क्रिस्तांव पंगडाच्यांक इंग्लीश शिकोवंक वता. स्त्री कॅथोलीक. ते स्टुडंटा लागीं उलयतना ते स्टुडंट म्हणले, मॅडम तुमी उंड्यांत जेजू आसा म्हणून सत मानतात न्ही, आमकां तशें ना. आमकां जेजू खाली बायबलांत मात्र, आमकां उंड्यांत ना. तुमकां जेजू उंड्यांत आसा म्हूण बगतागी म्हणून भुरग्यांनी त्या मॅडमाक विचारलें, वय खंडीत जावन तुमी जाल्ली जापसून आमकां सगळ्यांक आमचो जेजू उंड्या रुपी खरोच हाजीर आसा. त्या मॅडमाक वय म्हणून जाप दिवंक कळ्ळें, पूण जाल्यार भितरले भितर दुसरे मुखार कांय सवाल आसात, कशें सांगचें म्हणून इल्लेशें कुस्पट जाली, खंत जाली म्हणाली ती. भावन आनी भयणीनो, अजून जेजू उंड्या रुपी ना. सक्रामेंतांत जेजू ना म्हणटले जायते आसा क्रिस्तांवां मदें. कातोलिकां मदेंय थोडे आसात. पवित्र स्नान घेतलेले, मिसाक येनातले, आराधनाक येनातले, एवकारिस्तां मुखार दिमी मडिनातले, खाली तेणें बरीं कामां केल्यार पुरो. देव खंय आसा? देव सगळ्यांनी आसा. आनी बरें आमी करता थंय देव आसा खंडीत. जेजू न्हू आपूण एवकारिस्तांत मात्र आसा, हेर कडेन आम सांगूंक ना. पूण एवकारिस्तांत जेजूचें हाजीरपण आनी हेर कडेन जेजूचें हाजीरपण तें एकच गी ना. पवित्र पुस्तकच आमकां सांगता स्पश्ट रितीन. कोण पवित्र पुस्तकान बायबलान देवाच्या उतरांत देव आसा, जेजू आसा म्हणटा, त्याच देवाच्या उतरांत उंड्यांतय आपूण आसा. हांव सर्गींत हांव देवलोलो जीव उंडो म्हूण सांगलेलें कित्याक तांकां उडास ना. सुमार 1200 वर्सां आदीं 1200 वर्सां आदीं एका याजकाक मीस भेटयत आसतना दुबाव आयलो. दुबाव कसलो? उंड्यांत जेजू आसा गी ना. हांवें खाली म्हणचें मातगी घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे समर्पूंची. काल्स घेवन घेयात आनी पेयात, हे म्हजें रगत तुमचे पद समर्पिल्लें. हांवें खाली म्हणचें मातगी तो उडास काडून न्हीज जावन हो उंडो जेजूचें मांस जाता वा हो वायन जेजूचें रगत जाता म्हणलो दुबाव. 1200 वर्सां आदीं एका याजकाक मिसा वेळार हो दुबाव आयलो आनी त्या दीस मीस भेटयत आसतना ताणें घेतलेलो उंडो जेजूचें मांस जावन बदल्लो, तांबडो जालो. प्रेज द लॉर्ड. कालसींतलो वायन गिठे जालो, रक्ता बरी, रक्ताच्या कणा बरी जालो. ते सगळे गांवार विस्तारले, लोक आयलो, व्हड जाप म्हणून लोकांनी मानून घेतलें. 1200 वर्सां आदीं विज्ञान नातलें, तंत्रज्ञान नातलें, लॅबॉरेटरी टेस्ट करूंक ते बरें नातल्यो. हो गांव हें घडीत घडलेलें इटलीच्या लंचानो म्हणटात इटालियन भाशेन त्या गांवान. सुमार 4 वर्सां आदीं हांव हें अजाप घडलेल्या फिरगजेक पावुल्लो म्हज्या शिकपा संदर्भार. आनी म्हज्या विगारान म्हळें, एवकारिस्ताचें अजाप जाल्लें, सोम्याच्या जेवणाचें अजाप जाल्ल्या फिरगजेक तुका वचोंक जाय गे. हांवें सांगलें खंडीत. दनपाराचें आमी गेले हांव आनी हांवें म्हज्या दोळ्यांनी 1200 वर्सां आदीं जेजूचें मांस जावन बदल्लो तो उंडो, जेजूची कूड समारशें असल्या एका दर्शकांत मॉन्स्टेन्सांत इल्लेशें ल्हान थंयसर इगर्जींत आल्तारीर सँक्च्युअरींत वयर दवरलो आनी एका ल्हानशा सिसलेंत गिठे जाल्लें तें रगत
दवरिल्लें म्हज्या दोळ्यांनी हांवें देखलें. कोणायकी जर पळोवंक मोन आसा, तुमी रोमाक वेतात, इटलीक टुराक वेतात, तुमी सांगा आमकां युकरिस्ताचें अजाप पळोवच्या जाल्ल्या फिरगेचे वचोंक जाय, मांडावळ करूंक की पुरो. रोमांत हांव एक सुमार 3 वरांची वाट आसा बसार. थोड्यांक आजून दुबाव, कित्याक म्हळ्यार 1200 वर्सां ती विज्ञान नातलें, तंत्रज्ञान नातलें, कोणें कांय घडोवन काणयो करून कांय दवरलां गे. समानी गे आमकां सगळें व्हरून पळोवंक जाय पळय, सगळी टेस्ट करूंक जाय पळय. तशें 1965 सुमार 50 वर्सां आदीं एका विज्ञानीन, ताचें नांव ओदवार्दो, रिचर्ड ओदवार्दो म्हणून, तो एकलो कार्डिओपॅथॉलॉजिस्ट. कार्डिओपॅथॉलॉजिस्ट म्हळ्यार काळजा पिडे संबंधी तज्ञ, स्पेशलिस्ट, सिएना युनिवर्सिटीचो. ताणें त्या दिसा बिस साहेबा लागीं विचारलें, साहेबानो युकरिस्ताचें अजाप जालां पळय 1200 वर्सां आदीं, त्या उंड्या असो एक ल्हानसो कुडको, 1 सेल, एक कोश आनी एक थेंबो रगत म्हाका दिल्यार हांव लॅबांत टेस्ट करून तुमकां रिपोर्ट दिता. हो विज्ञानी नास्तीक, एन एथेइस्ट. देवी ना ताका, देंवचारी ना, मनीस बरो. पूण ताकाय एक कितें वयया न्ही म्हणून प्रूव करया म्हणली एक आशा. बी साहेबान ताका परवानगी दिली, कर म्हणें. व्हड रिस्क आशिल्लें, कित्याक म्हळ्यार 1200 वर्सां आदीं घडिल्लें घडीत, आनी हो नास्तीक कांय दुसऱ्यान सांगत तर इतल्या वर्सां लोकांनी भावार्थ दवरलो, दोंडोळीत गाय, घुस्पड उदत गाय म्हणलें एक सवाल आशिल्लें, जाल्यार बी साहेबान ताका परवानगी दिली. आनी ह्या मनशान लॅबॉरेटरीक त्या उंड्याचो एक कुडको आनी रक्ताचो एक तेंबो व्हरून टेस्ट करून एक रिपोर्ट दिलो. कितें म्हणा लागलो नास्तीक, हो मनीस 2000 वर्सां आदीं जियेल्लो, प्रेज द लॉर्ड. आनी हांवें व्हेल्लो कुडको आनी तें रगत ह्या मनशाच्या काळजाचो कुडको, टिश्यू फ्रॉम द हार्ट. हो मनीस उस्वास बांदून वळवळून मेल्लो. जेजू कसो मेल्लो? खुर्सार उमकळून उस्वास बांदून वळवळून मेल्लो. आनी कशें घडलें ह्या मनशाक? एक मनीस वळवळून मरता आसतना ताच्या काळजान जावचे आटे विटे, काळजाच्या टिश्यूंत मसल्सान जावचे कश्ट ह्या कार्डिओपॅथॉलॉजिस्टाक मात्र कळटा, तो स्पेशलिस्ट. आनी त्या रिपोर्टार ताणें दिलें आनी म्हणलो ब्लड ग्रूप AB. आनी आज जियोच्या मनशाच्या रक्तांत 800 अंश ह्या रक्ताच्या तेंब्यांत आसात म्हणून ताणें रिपोर्ट दिलो. युनिवर्सिटीची सील, ताची सिग्नेचर घालून एक सर्टिफिकेट दिली. ती आजून थंयसर गरजेंत आसा. प्रेज द लॉर्ड. मोगाचें न्हू, उंड्यांत कोण आसा? जेजू आसा. उंड्यांत जेजू. जेजू बरी आसा न्ही, उंड्या बरी आसा न्ही, जेजूच आसा. 1995 कितल्या वर्सां आदीं? सुमार 27 वर्सां आदीं न्ही. 1995 ब्युनस आयरीस, अर्जेंटिनाचें कॅपिटल, थंय आनी एक गजाल घडली. कितें जालें? आयतारा मिसा उपरांत कोणेंय एकल्यान फाटीं सोडुल्लो कुमगारान पदरापा कडेन दिलो. हांव बायल्या गांवां शिकपा संदर्भार आसुल्लो, अमेरिकांत आसुल्लो, तेणे आसुल्लो. थोड्यांक कुमगार म्हळ्यार एक चिल्लर वस्त. सक्कड येता आसतना हात बांदून हात बी जावन येतात, हातान काण येतात अशें अशें पळोवन थोडे बल्सान घालतात, थोडे जिबेर काणयले अशें भायर कान पळोवन कंदाराच्या बुकांत बांकार सोडून येतात. आमच्या गांवांत तें घडना, घडचें नाका. अशें मिसा उपरांत थोडीं मनशां कोणी असलीकय अकमाना खातीर करचीं आसात तर तो कुमगार हाडून पाद्रापा कडेन दिवचें आसा. आनी कितें करतात, थंय तबेर्नाकला कडेन एक उदकाचें आयदन आसा, तें उदकांत घालतात. तो कुमगार उदकांत बरसता आनी हप्त्या मदें तें उदक फुलांच्या झाडांक हे रितीन गौरव रितीन तें डिस्पोज करचें आसा.
आनी असो एक मेळ्ळलो कुंभार त्या फिरगेजीच्या विगाराक, ताच्या विगाराचें नांव अलेक्सांद्रो. 1995 एका स्त्रियेन कोणे व्यक्तीन हाडून दिलो. ताणें तो त्या उदकांत गेलो, ताच्या कामाक तो लागलो. हप्त्यामध्ये येवन तो उडोवया म्हणटा आसतना तो गेल्लो कुंभार थांबडो जाला आनी ओट जाला. ताका दुबाव जालो, अरे हें कितें घडलां? फंगस म्हणे आयल्या ना, येवचें ना, फंगस जाल्यार दोवें जाय. ताणें तो सोद दवरलो. मागीर बी साहेबाक फोन करून सांगलें. त्या बी साहेबाचें नांव जॉर्ज मारियो बेर्गोलियो. आयकलां हें नांव? जॉर्ज मारियो बेर्गोलियो नांव आयकलां ना. पापा फ्रांसिसाची वळख आहा गे आमकां? हय मो, पापा फ्रांसिसाचें आदलें नांव कालें जॉर्ज मारियो बेर्गोलियो. खंय आर्च बिस्प जावन आसलो तो? ब्युनस आयरीस, अर्जेंटिना. ह्या विगाराचो बी साहेब कोण ते जालो 1995? जॉर्ज मारियो बेर्गोलियो, आमचो आतांचो पाप साहेब. अशें अशें जालां साहेबानो. बी साहेब म्हणालो, आतांचो पाप साहेब कोणा कडेन सांगनाका, तशेंच आसूं दी, कांय करनाका, तूं आवाज करनाका. तो कुंभार तसोच जिवो जिवो त्या उदकाच्या आयदनांत 2-3 वर्सां उरलो. ताचे उपरांत बी साहेबान फोन करून म्हळें, ताचो एक कुडको आमी अमेरिकाच्या लॅबाक टेस्टाक धाडया, पळया कितें रिपोर्ट येता. कालें कितें सांगचें नाका, टेस्ट करून रिपोर्ट धाडून दी. आनी दोगां विज्ञानीनी हो उंड्याचो कुडको, कुंभाराचो कुडको टेस्ट करून रिपोर्ट दिलो. तांचें पयलें स्टेटमेंट, हो मनीस 2000 वर्सां आदीं जियेल्लो, प्रेज द लॉर्ड. तांकां कोणी कांय अशें अशें रिपोर्ट दिवचें आमी सांगूं ना. आनी विज्ञानी आयकुचे मनीस न्ही हे. हो मनीस वळवळोन मेल्लो आनी तुमी आमकां दिल्लो कुडको काळजाचो तुमकां खंय मेळ्ळो? बी साहेबा सवाल पाटी त्या विज्ञान. आमच्या लॅबॉरेटरींत उराना, आमी सिसलेन तें घाल, हें घाल, दांगडें घाल, फ्रिजान तें हें पुरो दवरता. 2-3 वर्सांनी सॅम्पल पाड जाता. 2000 वर्सां आदीं जियेल्ल्या मनशाचे काळजाचे सॅम्पल तुमकां कशें मेळ्ळें? तांकां जाप पाड जावन आनकी जिवे आसा. ब्लड ग्रूप AB. ब्युनस आयरीसांत सुमार 25 वर्सां आदीं घडिल्लें, 1200 वर्सां आदीं ल्हानच्यानून घडिल्लें सांगाता दवरतना एक सारकें आसा. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जिजून निमाण्या ब्रेस्तारा कितें म्हळें? घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. ताणें सांगूं ना, ही म्हजी कूड म्हूण चिंता, हे म्हज्या कुडी बरी म्हणून सांगूं ना ताणें. ही म्हजी कूड, फूल स्टॉप. हे म्हजें रगत, फूल स्टॉप. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमकां आनीकी दुसऱ्या अजापांची गरज ना. 2000 वर्सां आदीं देवाचें उतर आमकां कितें सांगता तें आज आमकां कॅथोलिकांक दायज जावन आमचे मदें सदांनीत म्हणलें बरें आसा. आज तुमी आनी हांव कित्या खातीर ह्या युकारिस्ताच्या आराधनाक हांगासर आसां? आमी दिमी मोडली, आमी अर्गां दिलीं, आमी मागणें केलें आनी आमचो भावार्थ आमी कित्याक उचारलो? कित्याक म्हळ्यार जेजून सांगलेलें बरी, आनीक आमकां देवाक सोदून सर्गाक वेची, सर्गाक दीस लावची गरज ना. हांव सदांच काळ तुमचे सोवें आसतलो म्हणून सोम्यान आमकां सांगलां. पवित्र आत्म्यास वरवीं तो आमचे सोवें आसतलो आनी पवित्र युकारिस्तांत तो आमचे मदें आमचे खातीर सदांच आसा. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्यानो कोणाय की मेळोंक नातले भाग आज तुमकां आनी आमकां मेळ्ळां. देखून हांवें केदाळे जेजू कर्गां दिवची. म्हाका हे कॅथोलीक जावन, हे कॅथोलीक याजक जावन जेजूचे मांस आनी रगत आपडचे भाग म्हाका दिल्ल्या खातीर. आनी तुमी हर एकले अर्गां दिवंक जाय. केवल देवाच्या उतराचेर, देवाचेर विश्वास तुमकां मेळ्ळा माजर न्हय, मागार जेजूक उंड्या रुपी उंड्यांत आसा. उंड्यांत सेवंक मेळचे ते भाग कॅथोलीक जाल्ले वरी तुमकां मेळ्ळ्या म्हणल्या खातीर. प्रेज द लॉर्ड. देखून मोगाचो न्हू कोणेय आमकां थंय हांगा हेणें तेणें कांयलें तशें अशें सांगून घुस्पडावंक प्रयत्न केलें. हांगा मागणें बरें जाता, थंय कंतारां बरें जाता, थंय प्रेज वर्शी बरें आसा, थंयचो प्रिचार बरो आसा, थंय सगळें बरें आसा म्हूण सांगून येलें. एक उडास दवर आनी विचारा, थंय युकारिस्त आसा गी? थंय सर्गीचो उंडो आसा गी? न्हय सिटी बेकरीचो उंडो मात्र? विचारा. थंय सर्गीचो उंडो ना,
एवखरिस्त ना तर तांकां सांगा आमकां हांगा आशिल्लें पुरो तुमी मागणें करा बरें करून म्हज्या खातीर म्हाका आम सांगात मोगाच्या भावन आनी भयणीनो एवखरिस्त जावन आसा आमचें दायज आमच्या भावार्थाची बुन्याद आमच्या क्रिस्तांव जिविताची बुन्याद उगम आनी शिखर जर एवखरिस्त काडलो आमच्या जिणेक बुन्याद नातले बरी अस्तित्व नातले बरी आमचे सगळें भक्तीपण आमचे सगळें आराधन आमची सगळी मागणी आमचो सगळो भावार्थ आमी करची सर्व धार्मीक कार्य ह्या एवखरिस्ता भोवारी मांडून हाडल्यान म्हणल्यार मुडा आस्तोरिया देखून जेजू म्हणालो हांव जावन आसा सर्गीन तावन देवलोलो जिवो उडो जो कोण म्हाका खाता तो मरत जाल्यारय जियेतलो सांत पावल म्हणालो क्रिस्त म्हजे थंय जियेता हांव न्ही क्रिस्त म्हजे थंय जियेता मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमकां खंय वचूंक जाय आज हांगातान आमी घराया पूण जिणयेच्या अखेरेक आमकां खंय वचोंक जाय सरगार सेमिस्त्रेक नाका सेमिस्त्रेक बस स्टॉप मात्र इल्लोसो वेळ बस रावंक मात ते पूण आमकां खंय वचोंक जाय सर्गा वचोंक जाय तर मोगाचो न्हू सर्गा वचोंक जाय जेजून म्हणा आमी ताची कूड सेवंक जाय आमकां सासणाक जिवंक जाय जेजू म्हणटा ताची कूड आनी रगत आमी सेवंक जाय आमकां सेमिस्त्रेंत रावंक जाय आमी कालें खायचे आपां इडल्यो पत्राडे सन्नां खुबे म्हटली केल्या पावता खंडीत आमी सेमिस्त्रे कडेन येता चड केल्यार विक्की वेता पूण आमकां सारकी वचोंक जाय जेजू म्हणटा येया म्हजे लागीं येया म्हजे लागीं म्हजें आयका म्हजें शिका मान ना केल्ले मरण पावले पूण कोण सर्गीन तावन देवलोलो उंडो खाता तो ससनाक मोरासो ना प्रेज द लॉर्ड मोगाच्या न्हू दिंबी आमी घालया आमचे मुखार इतलो व्हडलो मिस्तेर आसा आमकां सर्गी वर्सो सासणीक जिविताक वर्सो तर जेजूक आमी आमकांच समर्पण दिवया आज आमचे सक्कडे काम सोडून राटावळ सोडून खंत सोडून बेजाराय सोडून आमची जबाबदारी सोडून आमचें घर सोडून आमची आस्त आमची गोरवां आमचो जागो आमची रांदय आमची कृशी आमची मनशां मोशा आमचे मन जाती सक्कट सोडून आमी जेजू लागीं आयल्या आपूण शेताक तर कित्याक आमच्या गांवांत कांय दुसरें ना म्हणून गी ना मोगाचो न्हू आमी हांगासर आयल्या ह्या पवित्र जाग्यार एवखरिस्तांतल्या जेजूक ताचो अनुभव जोडूंक आनी परत आमचो भावार्थ उसारूंक तर मौनपणी आमचें जिवीत जेजूक आमी समर्पण दिवया आमच्या समर्पणाचो गुर्त जावन त्रिएक देवाक आमी आमकांच भेटोवन दिवया हे देवा बापा तूं सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता ये देवा बापा तूं सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता ये देवा बापा तूं सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता वंदन करो जीवन आमचे समर्पण
समर्पिता हे जेजू क्रिस्ता तू सर्गींच्या सर्पोडोन तुका नामान करता आराधन आणि वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधन आणि वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता ये बोवी आत्म्या तू सर्गींच्या सरपडून तुका नमन करता आराधन आणि वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधन आणि वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aradan tukasmya, vagla tukasmya, mahima tukasmya, sari tukasmya, chi tukasmya, namaskar, mahima tukasmya, undi down tuka, namaskar, mahima tukasmya, tuka, hallelujah, hallelujah. आमची काळज तू उघड आईच्या दिसा तुझो संदेश आमच्या जिणयेंत तुझे लिसांव हाडूंक आयकूंक तूं आमकां कृपेन भर Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. देखून उबे रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोव्या मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या नियमशास्त्र वा प्रवाद्याचे उतर रद्द करूंक हांव आयलां म्हण तुमी चिंतिनाका. रद्द करूंक न्हय बगार तें संपूर्ण करूंक म्हण हांव आयलां. सतच हांव तुमकां सांगतां आकाश आनी भुमी सरापर्यान घडचें आसा तें घडल्या शिवाय नियमशास्त्रांतलें एकच एक अक्षर वा तिबो पुसून वेचो ना. देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांतले एक अती ल्हान नियम मोडटा आनी तशें मोडूंक हेरांक शिकयता तसल्याक सर्गींच्या राज्यांत निमाणो म्हूण लेखतले. पूण जो कोण नियमां पाळटा आनी हेरांकी पाळूंक शिकयता ताका सर्गींच्या राज्यांत परतो म्हूण लेखतले. देवाचे उतर हे वकणी तुका क्रिस्ता
मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो हो थोडो वेळ सक्रामेंता मुखार देवाच्या उतराचो नियाळ करून आनी आमच्या जिणेक गरज आसची लिसांवां शिकोवन घेवंक आमी प्रयत्न करया. आमी आयकल्ले पवित्र पुस्तकांतले वाचप मातेवाच्या वांजेलांतले. ह्या दिसांनी हप्त्या मदें दोंगरा वयल्या प्रसंगाची वाचपां शिकोवन आमी आयकता. मीठ आनी उजवाड उपादेश पाळच्या विशीं, रागा विशीं आनी आयच्या दिसा भोगसण्या विशीं आनी मुखल्या दिसांनी सबार आमच्या क्रिस्तांव बऱ्या जिविताची थोडी सुचना इशारे जेजू आमकां दिता. आनी आमी आयकल्ले आयचे वाचप आमी देवाचे उपादेश वा ताची नियमां पाळूंक जाय म्हणून तो सांगता. भाव भयणीनो, आमी देवा लागीं देवा आमकां तें दी, हें दी, ही बेसांवां दी, ती बेसांवां दी, कोको दी, मेम्मे दी म्हणून मागल्यार पावना. म्हाका जेजू म्हणटा कितें हांवें येदोळूच तुमकां सांगलां वा देवाच्या उतरांत तुमकां येदोळूच दिलां तें तुमी जिवंक प्रयत्न करूंक जाय म्हणून सांगता. आमच्या घरांत भुरगीं आसात. भुरगीं आमच्या लागीं जायत्यो संगती विचारतात. डाडा हें दी, मम्मा हें दी, आबा हें दी, माय हें दी म्हणून. पूण जायते फावटी आमकां दिवंक मन आसना. कित्याक म्हळ्यार जर आमची भुरगीं आमी सांगिल्लें आयकनात, तांणी विचारलें आमकां दिवंक तितली खुशी जाता की ना. आमी म्हणटा हांवें सांगिल्लें पयलें कर मागीर दिता हांव म्हणटा. जेजून आमकां केदाळे तशें सांगूं ना, हांवें सांगलें पयलें करा मागीर तुमी मागा म्हणून. जाल्यार मनीस जावन आमी आमच्या मनशांक कांय विचारता आसतना तांणी आमच्या कुशे प्रकार करीचे, ताचे उपरांत आमकां दिवंक मन येता म्हणून जर करता आमी, तर देवा मुखार आमी चिंता हांवें चिंतचें हाच्याक इल्लेशें बरें आमी करूंक जाय. देखून जेजू आपल्या शिकवणेंत म्हणटा हांव उपादेश काडूंक आयिल्लो न्हय. तुमी कांय कायदे रुली रेगरो पाळच्यो नाका. खाली हात वयर घाल मागा तें दी हें दी म्हूण सांगूंक आयिल्लो न्हय. तो म्हणटा नियमशास्त्रांतले एकच एक अक्षर वा तिबो तो अळवंक नजो, तो हर एकल्यांनी आमी पाळूंक जाय. आमकां देवान 10 उपादेश दिल्यात. मईच्या मुखांत्र दिल्ले. बारी पोरणे जाल्ले न्ही गे ते. आतां नवें ते परत्यान एक नवें ते प्रिंट करून दिल्या कशें बारी आदले न्ही गे म्हणून बघता गे आमकां आउटडेटेड नवें नवें ना. हे देवान दिल्ले 10 उपादेश खंयच्याय वेळा, खंयच्याय काळा, खंयच्याय जाग्यार ते सांगले तर हर एकल्याच्या काळजांत कोशेडदांत कांतवणी सुरू जाता. मनशान केल्ले उपादेश आज आसले फाल्यां ते आउटडेटेड जातात. ह्या गव्हर्मेंटान केल्ले आनी एका गव्हर्मेंट येता आसतना बदलता. एका विगारान केल्ले आनी एकलो येता आसतना नवें साव येता. बापायच्या काळार आसलें भुरग्यांच्या काळार बदलता. पूण देवाच्या मंडळीन मोगाच्यान जेजू म्हणटा ताची नियमां, ताच्यो रेगरो ससनाच्या ससनाक बाळच्यो आसल्यो. देखून हांव एडिशन करूंक, सबस्ट्रॅक्शन करूंक, इल्लें बदलूंक, इल्लें फाटीं करूंक हांव येवंक ना. तो म्हणटा हर एक उपादेश तो तुमी पाळोवंक जाय. जेजू आयिल्लो मईचे येवन सुमार 1000 वर्सां उपरांत जाल्यार जेजू म्हणटा कितें येदोळ सांगलां तेंच तुमी पाळोवंक जाय. जेजू हें सांगून 2000 वर्सां उतरलीं तरी आमी अजून तेच उपादेश पाळटा. असो अर्थ कितें? देवाचे उपादेश ससनाच्या ससनाक बाळचेत आसले. ते 10 आसले, इल्लें कन्सेशन करना 8 करूंक की जायनात. या इल्लेशें सोडोवन म्हणून एक 15 करया म्हणून करूंक जायना. कित्याक देवान दिलेले उपादेश ते. देखून भावांनो आनी भयणीनो,
हांव 5 पाळटां मागीरचे 5 इल्लेशे कस जातात म्हाका जस्ट पास 35% मेळ्ळ्यार पुरो या 70% मेळ्ळ्यार पुरो डिस्टिंक्शन कितलें म्हाका कळीत ना म्हणून सांगूंक जायना जेजू म्हणटा हर एक उपादेश तूं पाळ. प्रेज द लॉर्ड. देवाचो पयलो उपादेश कितें म्हणटा आमकां? एका निजा देवाक मान दी. एका निजा देवाक मान दी. एका निजा देवाक मान दिवचें कशें? ताचे कडेन मागचें, ताची स्तुती करची, ताचें आराधन करचें, एवकरिस्ता मुखार येवचें, मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवचें आनी कितें सकट पवित्र सभा आनी आमचे संप्रदाय आमच्या भावार्था विशयांत आमकां सांगतात तें आमी पाळून येवचें. कितें पवित्र पुस्तक सांगता एका निजा देवाक तूं मान दी, आराधन कर, तें आमी करचें. देखून आमचे मागणे, आमची बसावणी, आमचे विनवणी, आमचो सॅक्रिफीस कोणाक? देवाक मान. एका निजा देवा मान दिवचें म्हळ्यार आमच्या जिणेंत देवाक फर्स्ट प्लेस. देवा जेजू पवित्र आत्म्या तुमकां तेगा जाणांक आनी एका देवाक उंचलें स्थान. म्हज्या जिणेंतले हर सकड संगती 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th जाग्यार येतात. म्हजी भुरगीं तुजो जागो घेवंक शकनात देवा. म्हजी पतीन म्हजो पती तुजो जागो घेवंक शकनात देवा. म्हजें काम, म्हजी आस्त, म्हजें बदीक, म्हजें धन निर्वें, म्हजी भलायकी, म्हज्यो संगती देवा त्यो फर्स्ट प्लेसार येनात. त्यो 2nd, 3rd, 4th ह्या खंय तुमकां जाय थंय घाला. एका निजा देवा मान दिवचें म्हळ्यार जर विसोन करूंक मेळ्ळी देवा मदें आनी म्हज्या संगती मदें, जेजू मदें आनी म्हज्या मनशा मदें, पवित्र आत्म्या मदें आनी म्हाका पसंद जावच्या संगती मदें हांव विसतलो एका निजा देवाक. आनी हेर सक्कडी नाका म्हणून न्ही मोगाच्यो न्हू, हेर सक्कडी खंयच्या जाग्यार येता? उपरांतल्या जाग्यार येता. देखून कोणेंय चिंतचें नाका. हेर संगती आमकां गरजनात, गरज आसा त्योय देवान दिल्ल्यो. पूण देवान दिल्ल्या संगतींक वयर दवरून दिल्ल्या देवाक सकयल दवरताय. कितें करताय तूं? एका निजा देवाक हकमान करताय. तुका वेळ दिलेला, जीव दिलेल्या देवाक आयताराचें तूं मान दिनाय. भागार तुका पुरसोत आसा म्हणून तूं पार्कां, काजारां, पिकनिकां मात येताय. कितें करताय? तुका आयतार तुज्या जिणेंत दिलेल्या देवाक तुवें सकला घालोय आनी तुज्यो संगती तुवें वयर घाल्योय. आयतारा दिसा मात्र म्हाका एक मेळचें म्हज्या मनशा सांगाता जियोंक. मी साक वसो जमना देवाक समजता म्हूण तूं चिंताय. देवान तुका दिलेल्या मनशांक तुवें वयर दवरलोय. कोणा सकला घालोय? देवाक तुवें सकला घालोय. आयतार दीस मात म्हाका मेळचो बिचाक वचोंक मलपे आनी खंय तेणे मुक्का कळीत ना म्हाका लागीं तुमकां बीच खंयचें म्हणून कापू खंय जावं दी. कित्याक म्हळ्यार देवान इतलो सोबीत संवसार आसला म्हाका पळोवंक वेळ खंय आसा. हांव आयताराचें येता मीस टिवीर पळयल्यार बरें जाता आतां व्हरून आयल्या उपरांत म्हूण चिंताय. तुका वेळ दिलेल्या, दर्योर आसलेल्या, सोबीत संवसार आसलेल्या देवाक तूं विसरलोय आनी वस्तूंक तुवें वयर दवरलय. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एका निजा देवा मान दिवचें म्हळ्यार जिणेच्या सर संगतींनी देवाक तुवें पयलो जागो दिलाय गी म्हूण सोदचें. जर तूं देवाक पयलो जागो दिताय हेर सकड संगतींक आमच्या जिणेंत जागो आसा मोगाच्यानो आसा. एक तुमकां काणी सांगता. एको प्रोफेसर क्लास शिकत आसतना एक ग्लासाची भरणी आयदन हाडून आयलो आनी थोडे बॉल आनी थोड्यो वस्तू आनी थोडे संगती घेवन आयलो आनी ताणें ती भरणी मेजार दवरून भुरग्यांक विचारलें हें कितें. भुरग्यांनी सकडांनी ती ग्लासाची भरणी म्हूण सांगली. उपरांत त्या प्रोफेसरान ताणें हाडले ते गॉल्फ बॉल्स म्हणटा आमी पळयले आसतले, गॉल्फ खेळटले ह्या टिवीर म्हणी, त्या भरणेन भरले 5, 10, 15, 20 भरले आनी फुल्ल जाले. भुरग्यां कडेन विचारलें भुरग्यांनो ही भरणी भरली गी.
भुरग्यांनी जाप दिली, वय सर भरणी भरती जाली. येस सर. प्रोफेसर बागलो आनी ताणें कितें केलें, एका ग्लासांत हाडिल्ले गुटयो म्हणटा आमी, गोळी म्हणटा मार्बल्स, त्या बॉलांचे वयर वतले, आयदनां लायले, त्यो गुटयो मार्बल्स सगळ्यांनी वचून सरवल्यो. आनी एक मूठ मार्बल्स गेले हालयले, परत्यान तेड्या सरवल्यो, आनी एक मूठ गेले हालयल्यो, आनी अशें गुटयो सगळ्यांनी वचून ती भरणी परतून भरती जाली. भुरग्यां कडेन सांगलें, भुरग्यांनो हें आयदान भरलें गी. भुरगीं हांसून म्हणाली, वय सर, येस सर, इट इज फूल. प्रोफेसर परतून बागलो, ताणें एक आयदानांतली रेंव घेतली, रेंव ताचेर घाली, हालयली, परत्यान येयली रेंव घाली, हालयली, परत्यान येयली रेंव घाली, हालयली, रेंव सगळ्यांनी इड्यान वचून सरवली. मागीर रेंवेक जावगो नातलो. भुरग्यां कडेन सांगलें, भुरग्यांनो इज द जार फूल, आयदान भरती जालें गी. भुरग्यांनी परत्यान ओटल्यान हांसून म्हळें, येस सर, इट इज फूल. तिसरे फावटी भुरग्यांनी फूल म्हणचें. प्रोफेसर बागलो, एका ग्लासान उदक घेतलें, ताणें उदक वतलें, आनी एक ग्लास उदक घेतलें, उदक वतलें, तिसरो एक ग्लास घेतलो, उदक वतलें, अशें 3-4 फावटी केलें, आनी उदक ताच्या तोंडा म्हणसर आयलें आयदानाच्या. भुरग्यां कडेन सांगलें ताणें, भुरग्यांनो हें जार फुल्ल जालें गी. भुरगीं व्हडल्यान हांसून म्हणालीं, येस सर, इट इज फुल. प्रोफेसर म्हणालो, भुरग्यांनो तुमकां आमकां जिणेंत एक बरें लिसांव दिवंक जाय. हे बॉल, हे मार्बल, ही रेंव, हें उदक, बॉल जिणेंतल्यो गरजेच्यो संगती, इम्पॉर्टंट थिंग्स. मार्बल्स जिणेंतल्यो उपरांतल्यो संगती, तितल्यो गरजेच्यो न्ही पूण उपरांतल्यो संगती. रेंव आनीक ही गरजेच्यो भायल्यो संगती आसल्यार जाता नात, लास्ट गरजत नातल्यो संगती उदक. देखून तो म्हणालो, तुमच्या जिणेंत खंयचें पयलें भरतात ताचेर ओंदोन उरिल्ल्या संगतींक जागो आसा. तो म्हणालो, तुमच्या जिणेंत पयलें बॉल ह्या गरजेच्यो संगती बरा, उपरांत मार्बल, उपरांतल्यो गरजेच्यो संगती बरा, तिसऱ्यान कितें घाला, रेंव, चवथ्यान उदक. भुरग्यांनो चिंता, जर हांवें उदक पयलें भरिल्लें आयदनांत, गरज्यो भायल्यो संगती हांवें पयल्यो भरिल्ल्यो, आनी उपरांत हे बॉल काडून हांवें तातूंत घालूंक पळयलें, कितें जातें, जागो नातुरलो. जर हांवें मार्बल्स पयलें भरिल्ली, रेंव पयलें भरिल्ली, उदक पयलें भरिल्लें, आनी म्हज्या जिणेंतल्यो गरजेच्यो संगती जर हांवें मागीर तातूंत घालूंक पळयल्यो, जातें ना. हांवें कितें केलें, पयलें गॉल्फ बॉल्स घाले, देखून उरल्या सक्कड संगतीक जागो आसलो, उरल्या सक्कड संगतीक जागो आसलो. मोगाचो न्हू, जर देवाक आमी पयलो स्थान दिता, पयलो मान दिता, तर आमच्या कामाक, आमच्या मोगाच्या मनशांक, आमच्या पिकनिकाक, आमच्या गम्मतांनी जेवणाक, आमच्या सुसेगाक, आमच्या हेर वावराक सगळ्याक जागो आसा. जर आमचें काम, आमचो वावर, आमची मनशां, आमचे खेळ, म्हजो सोरो, म्हजें खाण, म्हजी पार्टी पयलें आमी आमच्या जिणेंत भरता, मागीर कितें म्हणटा आमी, म्हाका मागोंक वेळच ना, म्हाका आत्तूर वचोंक फुरसतूच ना, म्हाका रितीर करूंक वेळ ना, म्हाका आयतारा मिसा वचोंक वेळ ना, म्हाका वाड्याच्या जमाती वचोंक वेळ ना. कित्याक हाल जालां, वेळ सगळ्यांक एकच मोगाच्या न्हू, 24 hours. तुज्या जिणेंत तुजो वेळ खंयच्या संगतींनी तुवें भरलाय आनी खंयच्या मांडावळेन भरलाय. देवाक तुका वेळ ना कर, कितें जालां, देवाक तुवें लास्ट तुजें पुरो टायम टेबल घालन भरती करूंक चेपूंक पळयलां, जायना, तुका इडें मेळना. देवाक पयलो मान दी, एका निजा देवा मान दी म्हळ्यार कितें मोगाचो न्हू, गजाल इतलीच, सक्कड संगती प्रास पयलें देवाक आमी जागो दिवचो. तशें म्हळ्यार आमचो आसलो 24 वरांय देवाक दिजे म्हण देव आशेता गी, ना, अशें ना. आमी न्ही जावन आमच्या जिणेंत देवाक दिवचो वेळ कितलो, सड्ड ना.
जेजू खातीर आमी दिवचो वेळ कितलो आमी म्हणूंक पुरो आमकां भोगोंक पुरो आमी जायतें करता म्हणून हांवें हेर थोडे कडेन हें सांगिल्लें आसा आमी एक मौल्यमापन करूंक जाय जेजू मुखार रावून आमी सक्रामेंता मुखार रावून जेजू तुज्या खातीर तुवें म्हाका रचलाय पोसलाय ह्या संवसारीन हाडलाय तुज्या खातीर हांव कितलो वेळ दितां म्हणून आमी एक वरोवणी करूंक जाय आमी हायेस्ट वेळ करसून खंयच्या कळीत आसा गी मोबायलार गी मोबायलार करशीत हांव पूण तितलो वेळ न्ही न्हिदोंक चड वेळ करसून खंयच्याक न्हिदोंक मोगाच्या न्हू कितलीं वरां आमी न्हिदता हांव 7 सदांचें पुरायेन बरोल्ल्यांक प्राय 7 वरांचे न्हीद जाय भुरग्यांक इल्ली चड जाय 9 वरां 7 वरांच्या लेखार धरल्यार वर्साक 138 दीस आमी न्हिदता 365 डेज आनी कितले दीस न्हिदता आमी 138 दीस म्हणजे सगळी जिणी लॅक करा रिटायर्ड जाल्या उपरांत चड आमी कटल्यार आसता म्हळ्यार चडता आमची जिणी खंय येता कटल्यार येता मांद्रेर येता मी सायादाळांनी दिल्लें लॅक धरून हांवें खाली मांद्रेर कटल्यार न्ही दिल्लें मात्र जेजू मुखार आमी सारया दुसरो वेळ हायेस्ट आमी करसूचो मोगाचो न्हू आमच्या कामाक जेजू खातीर न्ही हें निश्चय आमी जेजू खातीर गी कोणी सांगता गी म्हाका डावट काम करचें आमी जेजू खातीर गी भोव थोडीं आसात कोणा आपणा सगळो वेळ पेल्या खातीर आनी जेजू खातीर करची पूण काम करचो आमच्या कुटुंबा खातीर आमचेच खातीर आमचीं भुरगीं बाळां बरें जावंक आमकां बरें जेवण मेळोन बरें कर बरी गजाल दुसरो हायेस्ट वेळ आमी करसूचो कामाक 122 डेज दिसाक 8 घंटे 9 घंटे धरल्या कितें आमी सांगता एका प्रायेच्या एका हंता उपरांत आमी काम करचें उणें उणें जाता गव्हर्मेंट ऑफिशियल तेणे कामां येतल्यांक गव्हर्मेंट रजा आसा समर हॉलिडेज तें हें पुरो ती पुरो रजा धरल्यार देखून न्हिदेच्या की उणें काम करचें जिनी बर हांवें काण केलें म्हळ्यार आमी लो डायलॉग मारयेत सड्ड आमी न्हिदल्ले हांव उणें काम केल्लें कोण जिनी सड्ड हायेस्ट कोण काम करना थोड्यो कांय स्त्रियो करतात कोण ना सकाळीं उठल्या उपरांत राती न्हिदोंक येता आमचे 24 hours थोड्यांक काम आसता पण जाल्यार एवरेज पळोवंक गेल्यार काम करचें आमी उणें मोबायलार टीव्हीर फेसबूक पयलें सिरियल आसली आतां पुरो मोबायलार पळयता हांव दिसाक कितले 2 घंटे पुरो गी दिसा 2 घंटे लेखार वर्साचे 40 दीस आमकां मोबायलार गेले कितले गेले 40 दीस नितळायक न्हांवंकू ताका हाका अर्दो घंटो पुरो गी अर्दो घंटो धरल्यार पावना थोडीं नानये गेल्लीं भायर येना ती सोडया अर्दे घंटे लेखार वर्साचे 15 दीस आमचे नाणयेंत गेले मोगाच्या मागण्याक आराधनाक देवाच्या उतराक तेर्साक मिसाक दोतोरनेक आमी कितलो वेळ करशीत हांव तेर्स घरांत 20 मिनटां धरया हांव सेमिनारींत आसा आमचो तेर्स 20 मिनटां जाता इंग्लिशान कोंकणींत एक 2-3 मिनटां चड पडोवंक पुरो 20 मिनटां धरल्यार सद्दां तेर्स म्हळ्यार सगळें वर्स 5 दीस वर्साचे आज फाटीं वचून तुमी लायक करा वर्साचे कितले दीस 5 दीस मोबायलार कितले 40 तेर्साक 5 आयतारा सुखान आसतना मिसाक आयल्यार 52 संडेज सुखान आसतना आयल्यार 52 hours इगर्जेन करसूचे आमी एक वर आमकां भारी कश्ट जाता थोडे पटी इतलें सोडून यें जाल्यार सिटींत आनी पुरा खंय मीस मोटवें म्हणून मागीर सोदून येता तेणे आसून तें एक वरा लेखान 52 संडेज म्हळ्यार 2 दीस 7 दीस जाले न्ही गे 7 दीस जाले 5 दीस तेर्साचे 2 दीस मिसाचे मागीर हेर खंयचे आमी करता हांव अशें एक नोवेनाक आयिल्ल्या वर्सांत 1-2 रेतीर आमी केल्यो तेणे आमी मागणे गेल्या वाड्या दीस तिशीन वाड्याची जमा तेणे मरणाची मिसां वर्साची मिसां जुबल्यो तशें म्हणून तें पुरा गेल्यार जावचो मागीर एकच दीस 7, 8 आनी एक सरसूया म्हज्या लेखार 9 दीस आनी तुमच्या लेखार आनी एक गेल्या 10 दीस मोबायलार कितले 40 न्हिदोंक 138
काम करूंक 122 जेजूक 10 दीस हांवें पुरा करतेलांचे सांगले मोगाच्या न्हू 10 दीस 365 दीस दिल्ल्या देवाक जेजूक आमी 10 दीस दिवन आमी कांट काडून येता बेसांवाय सारूंक इतलेशें जेजूक दिवन जेजू तुवें दिता आसतना आमकां कितलें दिजे भरून दिजे दिल्लें पावना जेजू खंय दिलां जेजू म्हजे कडेन ना जेजू म्हाका पावना जेजू तुजे म्हजे कश्ट कित्याक समजना जेजू मोगाचें न्हू जेजून आमकां दिलां दराबस्त बेसांव वयर बेसांव वतल्यान 10 दीस मागल्याक आनी कितलें दिवचें ताणें थंय हांकां देवाचो उडास काडल्या थंय मोद दिवना गुमान दिवना चीत दिवना तर आमकां दिलां तर आमचो जेजू आमचो देव कितलो बरो आनी जेजू म्हणटा देखून एका निजा देवा मान दी मोगाचो न्हू म्हजो वाद हांगासर न्ही 24 वरां हांगासर दिंबेर पडाचे हात वयर करीचे जेजून सांगोना आनी जेजू आशेना देव आशेना आमी काम करूंक जाय आमी न्हिदोंक जाय आमी मोबायल वापरूंक जाय आमी टीव्ही पळोवंक जाय आमी जेवंक जाय खावंक जाय हेर सक्कड कामां करूंक जाय पूण तुज्या सगळ्या ह्या जिविताच्या घडितांनी संगतींनी देव पयलो येता देवान तुका दिलां देवान दिल्ले शिवाय तुज्या जिणेंत ना म्हणलें तुका उडास आसा गी भावा भयणी ते उपादेश इसारता देखून देवाक पयलो जागो दिवचो म्हळ्यार तुका न्हीद दिवची तुका काम दिवचें तुका वावर दिवचो तुज्या हातान पयशे धन दिरवें तुका भलायकी दिलोलो तुका कश्ट दिलोलो कश्टान सांपडल्या वेळार हात दिवचो तुका उखून सलेशें करचो धैर्य दिवचो तोच तो देव तोच तो जेजू सक्रामेंतान जेजू हांगासर आसचो ताका तुवें पयलो जागो दिला गी देखून भावानो आनी भयणीनो हांव म्हजें म्हणलें हांकाराचें उलोवणें सोड न्हू देव पयले हांव सेकंड आनी म्हज्यो संगती सेकंड उपरांत म्हणून कोण जी येता तो एका निजो देव मान दिता तो मिसाक कलतेपण येता तो मागण्याक प्रामाणीकपण येता तो देवाचें उतर वाचून नियाळ करता तो कश्टांती देव हात सोडिना म्हणलें भावार्थान सत मानता तो मरणामध्ये अवघडामध्येय देवान म्हाका सांडूंक ना म्हणलें तो चिंता कित्याक म्हाका पसुल्ल्या म्हाका राखल्ल्या म्हाका ह्या संवसारीन दिल्ल्या देवान दळूच ताका अर्गां दिवचें तसलें सबार केलां म्हणून तो जाणा देखून मोगाचो न्हू जिणेंत देव ना देवाची गरज ना म्हणून आमी हांकारान जेवचें न्ही बागार देव सक्तेवंत देव पदवेदार ताका हांव पयलो जागो दितां म्हणल्यार उडास दवरूंक जाय हांकारान बरयल्लें आमकां कितें जालां कितें जाता कितें जातलें म्हूण आमकां कळीत आसा फाटल्या 2 वर्सांनी आमी कितें पुरा कश्ट भोगले कितें पुरा आलोचनो मांडावळी आमी घाल्यो कितें पुरा आमी आमच्या मतीन चिन्ना आशिल्लीं खंय पुरा वचचें कितें करीचें कितें बांदिचें कितें मोडीचें कोणाक कितें कशें बूत शिकयचें म्हणून आमी मस्त जाणांनी मांडावळ घाल्ली पूण देवान दोळ्यांक दिसान आटलें एक वायरस धाडलें आनी आमकां वायरस केलें आमी सोलवले हांव इतलें विज्ञान तंत्रज्ञान आमचें वाडलां किलोमिटर एक आस्पत्र आसा एक डाक्टर मेळटा आमच्या गांवांत कसले नमनेची सुपर स्पेशालिटी ट्रिटमेंट जाय आमचे कडेन आसा मेडिकला गेल्यार बेकरीन सोमे तितले नमनेचे खावंक मेळचें ना पूण थंय सक्कड नमनेचे खावंक गुळयो आसात पूण आमी खंय पावल्या मोगाचें दोळ्यांक दिसानांतल्या एका वायरसान आमकां सक्कडांक धरणी सोमा केलें न्ही गी आनी आमी कसलो आमचो अहंकार उलोवचो आमी बुदवंत आमी बळवंत शातेवंत म्हणून आमी ह्या काळार जर आमकां सांगूंक जायना तर आनी खंयच्या काळार आमी सांगूंक शकतले देवा करगाय वायरस तोंडांतल्यान नाकांतल्यान मात्र येता देखून इतलें घाल्या पुरो आनी तो दोळ्यांतल्यान तेणे वचून सुरू जाल्यार आमी हेल्मेट घालून बसचें मिसाय दाळ्यान जापानांत थोड्या वर्सां आदीं सुनामी येवन कितें जालें आमकां कळीत आसा टॅक्नोलॉजिकली सावंड परफेक्ट कांय थंय सोडून घडना पडना मोडना भुंयकांपणी जाल्यार कांय इल्लें आयदनां वयर सकयल जाता खंयचीय बिल्डिंगां फुटानात पडना तसल्या गांवांत दर्यांत भुंयकांपणी जाली सुनामी आयलें तांची विमानां दर्याक गेलीं बोटी पुराय एअरपोर्टाक आयल्यो
खंय उरली मनशाची सखत बुदवंतकाय. देखून जेजू 2000 वर्सां आदी आपल्या शिसांक आपल्या पाटलावदारान सांगलोलो आज तुमकां आनी म्हाका सांगता भावा भयणी पुता दुवे एका निजा देवाक पयलो मान दी ताचे थंय विश्वास दवरू. विज्ञानीन सांगलें, तुज्या इंजिनियरान सांगलें, तुज्या बांदप्यान सांगलें, तुज्या पयशांनी सांगलें, ताचेर पातयेनी दवरी नाका. तुका कळीत ना केदाळा कितें जाता. हे सकट तुका गरज आसा पूण ताका एक लिमीट आसा. म्हजेर विश्वास दवर म्हणून जेजू आज आमकां सांगता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून एका निजा देवा मान दिवचें म्हळ्यार खातेपणान ताका पयलो जागो दिवन आमी जिवचें मोगाच्या न्हू. दुसरें आमच्या कश्टांत, आमच्या दुखांत, आमच्या खंतींत, आमच्या बेजारायेंत तोच देव आमचो हात सोडिना म्हणलें. एक देव नाका म्हणलें बरी जिवनचें आनी एक देवाचेर विश्वास आसा पूण थोड्या संगतींनी आमकां दुबाव येवचो, डावट येवचो. जाता गी ना गी देवा वरवीं, देवाक साथ दी गी ना गी. हांगा येवचें मागीर वाटेर पाटी येताना ते आशिल्लेशें गोवन तिशीन वचोन येचें म्हणलेशें इल्लेशें दुबावाचें जिवीत थंय हांगा थोड्याक आसा. मनशांनी घडिल्ल्या संगतीचेर, मनशांनी सांगच्या संगतींचेर विश्वास आनी देवाचेर आसा पूण इल्लोसो उनो. पेतीसपणां, माट मंत्रां, वायट संगती, भविश्य सांगचें, तो सांगता हे सांगता, थंय इल्ली काणीक भेटोवची, हे काणीक भेटोवची, थोड्या बगूं बरें आसा गी म्हणून इल्लें न्ही मोगाच्यान जायतें आसा. हांगा मात न्ही पोर गांवांत ती आसा. हांव चिंतलो आमच्या गांवांत मात्र म्हणून गर्बेज मेंताक हांव रोमांत आसतना थोड्या विगारांनी आपयल्लें आसा. आमकां सांजेचें कुमो करूंक गेल्ले तवळ आमच्या इंडियाच्यो संगती थंय आसात. इंडियाच्यो संगती थंय आसात. हांगा तावन एक्सपोर्ट केल्यात. मोगाचो न्हू तुजो विश्वास जेजूचेर आसा गे. अखंड विश्वास जेजूचेर आसा गे ना. माट मंत्राचेर तो तें हें करता तें करता म्हणल्याचेर भरोसो गी. सुमार वर्सां आदीं घडली गजाल. हांव एका फिरगजेंत आसतना शेनवाराचें मीस जालें. मिसा उपरांत हांव कुंवार एकली टिचर ती रिटायर्ड जाल्ली जवळच उलय लागली. म्हजे कडेन तिका बारी मोग आसलो. त्या दाळाक 65-70 जाल्ली तिका. घरा वचून 10 मिनटांनी मीस जावन 10 मिनटांनी फोन म्हाका. हांव लोबारच जालो. फोन करता रडता. फादर म्हाका कित्याक अशें जाता, म्हाका कित्याक अशें कश्ट दिता. हांवें सांगलें टिचर कितें जालें. कांय ना म्हज्या बागला कोणेंगी कालेंगी बांदलां. म्हाका कळ्ळें ती एकसुरी रावताली देखून तिका बेस्टावचे खातीर कोणें कितें केल्लें. हांव लोबार आशिल्लो. स्टॉल काणयले आदमेन काडून हांव गेलो वयता आसतना मिरसांग, लिंबो आनी कुंकुमा घाललें. बायल्यान बिगाक थंय बांदलां. ही सगळी बियेता कांपले आनी शेजारची रायलां. कोणें केलां आमकां कळीत ना. ती एकसुरी मिसा गेल्ली फाटी ती साकतशें. हांवें सांगलें तिका भिये नाका, जेजू आसा. कोणेंय कितेंय तुका केल्यार तुका कांय जायना. जेजूचे विश्वास तर मागणें केलें. थंय आशिल्ले लिंबो आनी मिरसांग काडले. मिरसांग उडयली. लिंबो लो बल्सांत घालो. म्हारग न्ही. भितर गेलें आनी मागणें केलें. तिका सांगलें कांय भिये नाका, म्हाका केदाळे फोन कर बेन दिसल्यार. जेजू आसा, मरी आसा, आंज बडव्यो आसात, तुका राखतात, सांबाळतात. खंयच्याय मनशाक कांय तुका कितें करूं जाय. त्या दीस बरी न्हिदली. हांव फाटी वचून लिंब्याचो बरो सरबत करून पियेलो. म्हज्या ताळ्यान कांय प्रॉब्लेम आले बघता गे तुमकां ना न्ही. कांय जावं ना दोड. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजू शिवाय, रचलेल्या देवा शिवाय दुसरी व्हडली सकत ना. प्रेज द लॉर्ड. जर मनीस कोणी म्हणटा हांव कितेंय सांगून हें घाल तें घाल, कलर घाल तें घाल आनी एकल्याक वायट करता, जर तुमी फाती येतात तें तुमकां जाल्लें बरें बगतलें.
एका मनशाक भियेतात तुमच्या आनान खांब सुट्टेली पेट्याक तुमी भियेतात पेटो सापता म्हूण बघतले वय मू पेट्याक बघता आसतले वो आतां मनीस म्हाका कितें करता तो भियान तुमकां धांवणा पळयता कोण ना पूण तुमी ताज्याक चड भियेला कोण विण जाले हां पेटो विण जालो जर आनी एका मनशाक तुमी भियोन जियेल्यात कोण विण जाता तो मनीस विण जाता जर देवाक मा तुमी भियेतात खंयच्याय मनशांक आनी वायट संगतीक तुमी भियेनात कोण विण जाता आमी विण जाता जेजू विण जाता प्रेज द लॉर्ड जेजू म्हणटा ह्या संवसारी खंयच्याय मनशाक असली पदवी देवान दिवंक ना जर मोगाचो वखद घाल खंय इल्ले मंत्र घाल तें घाल हें घाल मिरसांगो आनी कांय लिंबो गुंतून आनी एका मनशाक पिडा शिडा कश्ट मरण हाडूंक जाल्ले ओसामा बिन लादेनाक लिपोवन रावल्याक तशेंच करिये तेणे गी मिलिटरी घाल्या धाडली ताका गुळो मारूं अमेरिकाच्या कळीत नासले गी आमच्या गांवांत इतले जण वखद घालचे आसात तो गुवन 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 वोंकोन वोंकोन वाटेर भोंवन सांगोन सांगोन ताणें मरा जालें कांय करूंक जालना न्ही गे कित्याक मोगाचो न्हू असले संगती नात करोडांनी डॉलर खर्चून तांणी लिपोवन राती वचून पाकिस्तानांत आशिल्ल्या ताका धरून हाडलो मारलो तर असले बुदवंत मनीस वखद घालून पिडा येवचे बरे करचे ताप येवचे बरे करचे नाका जाल्ले करचे खंय गेल्ले तवळ तांचे सोडी आमच्याच गांवांत रानांत विरप्पन आसलो न्ही गे त्या राना भोवारी व्हडले व्हडले मंत्रवादी आले मस्त पुरा तांणी कामां केल्ले म्हणून लोक म्हणटालो पूण त्या बदले एकल्याय की त्या रानांतल्या मनशाक धरूंक जालना न्ही गे कोणें धरलो अखेरी ताका पुलिसांनीच बंदूक खणूनच लिंब्यान धरूंक जावना मिरसांगेन धरूंक जावना दोळ्यांक मागीर घाली कोण मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जर तुमी ह्या संवसारी संगतींतय विश्वास दवरतात आनी सोम्यातय देवातय विश्वास दवरनात तेणेय हेणें इल्लें आसा तवळ जायत्यो संगती आमकां तशेंच घडटात म्हूण बगतल्यो मोगाच्यानो देखून जेजू म्हणटा म्हजेर विश्वास दवरा लेखा व्हरतो हुस्को आमकां नाका फाल्यां कितें जाता परवां कितें जाता येवच्या वर्सा कितें जाता जेजून म्हणला लेखा व्हरतो हुस्को तुमकां नाका तुमचें भविश्य कितें कळलें म्हणून जायत्यांक आसा अशें म्हणटा आसतना आमच्या फ्युचरा विशयान आमी मांडावळ करनजो चिंतूंक नजो म्हणून न्ही पूण कांत करची सोडसोडीचें मोगाचो न्हू भविश्यांत कितें जाता म्हणून हात दाखोवंक पांय दाखोवंक तोंड दाखोवंक आमी वेचें नाका कोणीय मनीस आमकां आमच्या विशयान कांय सांगूंक शकना जायत्यांक सकाळीं उठले तक्षण हॉरोस्कोप पळोवंक जाय पेपरार पत्रांनी तेणे हेणे टीव्हीर इंटरनेटार आज कालें म्हणून आज कालें देवान कशें मांडून दवरलां तशें जाता मोगाचें न्हू जर एका मनशान सांगलें बरी जाल्लें भविश्यांत तर एअरपोर्टांत सेक्युरिटीची गरज आसली गी सकाळां सांगायचें वचून बसा जागो मेळ्ळेले बसा तुमचे बॅगां काडून आनी एकल्याक आपोवन सांगचें हें विमान उबरलें सकला देंवन तागिना ही सांग म्हणून तितल्यान पावतें न्ही तो म्हणटा हें देवाना मागीर चॅक केल्यार पुरो आहलें कोणें बॉम्ब येला कोणें खालें येलां म्हणून कित्याक तशें जायना म्हणजे मुखार एका विमानाक कितें जाता देंवन तागिना गे म्हणून खंयच्याय एअरपोर्टांत इंडियान धरून मनशाची जन्वाई सो कॉल्ड विजडम उपयोगा पडना तर मोगाचो न्हू देवाच्या जणवाय मुखार मनशाची जणवाय बेस्ट देखून जेजू म्हणटा म्हजेर विश्वास दवरा ट्रस्ट इन मी आमी जेजूचेर विश्वास दवरूंक जाय देखून पयलो उपादेक एका आनीचा देवा मान दी म्हणटा आसतना कितें म्हणटा सर संगतींनी तुमकां रचल्या पसुल्ल्या सांबाळच्या आदार दिवच्या पातकां बगसूंच्या तुमच्या दुखां पुसच्या म्हजेर तुमी विश्वास दवरा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेजूचें नांव कितलें बळादीक मनशाच्या नांवा मुखार हजारांच्या हजारांच्या हजार वांट्यांनी तें बळादीक मोगाचें न्हू देखून आमी मनशाच्या बुलोवणेक तांणी आनी सांगलें म्हणून आमी जिवोवचें नाका आयले वार हांवें पळयल्ली गजाल म्हाका कोणें सांगलें म्हाका कळोवं नासलें हांव इल्लोसो बुद्ध म्हणून म्हाका बगलें पांयांक तें सूत बांदचें तेणें परत पळयलां हांवें चिंतलें स्टायलाक म्हणून
टायलाक जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. टायलाक जाल्यार एक न्ही आमी 10 बांदल्यार बरेंत मेळ्ळेले कडेन पुरा बांदल्या. मागीर थोड्यांनी म्हळें ते स्टायलाक न्ही कालेक म्हळ्यार तें बांदल्यार कालें वायट संगती पुरा ओण्ण काणयता. काळें सुता पळय कालें करता वायट संगती ओण्ण काण घेता. बायबलांत हांवें पळयलें खंय ना काळें सूत वायट संगती ओण्ण काणयता. हें खंय तावन आयलें. जर काळ्या सुताक इतली सखत आसा मोगाचो न्हू, म्हाका एक कोणें स्पॉन्सर केला, म्हाका 4 गोणी सूत जाय आसलें. वाटेन सुमार संगती वायट आहा ताका पुरा बांदून ते चमनींतलो हांवें कोडयाळ पावता म्हणसर पुरा वायट नास जावं दी. आनी एक मोठ्ठें सूत आल्यार म्हाका जाय आस्पत्रेच्या बोतोन 1 रावंड घालचें. सगळ्यांची पिडा त्या सुतान ओण्ण काण घेवचें. दाक्तेरांनी कोणी येवचे नाका, आमी बिल्ल बांदचेच नाका. काळ्या सुताक तितलो पावर आसा मोगाच्यान. मोगाच्यान हें खंय तावन येता. आमकां रसल्ल्या पसुल्ल्या देवान खंय सांगो ना एका निजा देवा मान दी ब्रॅकेटींत काळें सूत पांयाक बांद, ताच्या मुखांत रावन तुमकां बचाव करता ना. कळीत नासतना कोणें केलां स्टायलाक केलां तांणी काडचें नाका मोगाच्यान बांदया. पूण जर असल्या क्रूड्या विश्वासान देवाक अपमान करून इन्सल्ट करून देवा तूं पदवेदार वय पूण म्हाका इल्लोसो डावट पूण काळें सूत तुज्या की इल्लेशें स्ट्रॉंग म्हाका बघता. जेजू तूं सक्रामेंतांत आसाय तुज्या लागीं येता पूण थोडे बटी म्हज्या पांयाक बांदले हांव काळें सूत पळयतां. काळ्या सुतान आमच्या खातीर कुर्सार प्राण दिवं ना मोगाचो न्हू, जेजून दिलेलो. काळें सूत आमचे पाताक धुवन काडिना. जेजू आमच्या जिणेंतले पाताक खोटें पोवन येव. काळें सूत आमकां सर्गा व्हरिना मोगाचो न्हू, जेजू आमकां व्हरता. देखून पयलो उपादेश स्पश्ट रितीन आमकां सांगता कितें, एका निजा देवाक मान दी, ताच्या पुता जेजूक मान दी, ताच्या पवित्र आत्म्याक तूं मान दी, तुज्या जिणयेंत त्रियेक देवाक तूं मान दिवन चल. देवाचें हाजीरपण तूं वळखो. सुखांत दुखांत पिडेंत भलायकेंत वायटांत बऱ्यांत संतोशांत आनी आकांतांत देव तुजे सांगाता आसा. देवाक तूं पयलो जागो दिलो तर तुका तो नास जावंक सोंचो ना. संवसारच्या दृश्टीन तुका बगूंक पुरो मरण आयलें, अवघड आयलें, नास जालें, देसवाट जालें. पूण त्या देसवाटांत हांवन त्या नासांत हांवन त्या मरणांत हांवनी तुका उठोवन सर्गाक व्हरची सकत कोणाक आसा? जेजूक आसा. मनशाच्या दोळ्यां बगूंक पुरो हो सिमेस्त्रेंत गेलो, सिमेस्त्रांत ताका पुरलें, कितले कश्ट ताका आयले, पूण त्या कश्टांत हांवनी सासणीक जिवी दिवची सकत कोणाक आसा? जेजूक आसा मोगाचो न्हू. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमी आतां उबे रावया. सर्व पदवेदारा देवाक ह्या संवसारी हाडून आमकां ताची वळख दिलेल्या जेजू थंय मात्र ताच्या नांवांतय मात्र आमी विश्वास दवरता म्हणून आमचो भावार्थ आमी उसारया. जेजू तुजें नांव म्हज्या ओंठांचेर, जेजू तुजें नांव म्हज्या जिणयेंत, जेजू तुजें नांव सकाळीं संजेर उठताना बसताना न्हिदताना हें गीत आमी गावया. कोणा ताळयो पेटोवंक जाय पिळया. जेजू तुजें नांव म्हज्या ओंठांचेर, जेजू तुजें नांव म्हज्या पावलांचेर, जेजू तुजें नांव सकाळीं सांजे, जेजू सदां म्हजें जेजू तुजें नांव म्हज्या ओंठांचेर, जेजू तुजें नांव म्हज्या पावलांचेर, जेजू तुजें नांव सकाळीं सांजे, जेजू सदां म्हजें जेजू तुजें नांव उठता बसताना, जेजू तुजें नांव खाता जेवताना, विशेव घेताना, जेजू तुजें नांव विशेव घेताना,
जेजू सदा मोचेत जेजू तुझे नाव म्हज्या कामांनी होसाना जेजू तुझे नाव म्हज्या कश्टांनी जेजू तुझे नाव सुखा सुखा दुःखानी जेजू सदा मोचेत म्हज्या भुरग्यापणार जेजू तुझे नाव म्हज्या भुरग्यापणाक म्हज्या नेणट्यापणार जेजू तुझे नाव म्हज्या नेणट्यापणाक जाणट्यापणार जेजू तुझे नाव म्हज्या संध्यापणाक जेजू सदा मोचेत म्हज्या भोगणांनी जेजू तुझे नाव म्हज्या भोगणांनी म्हज्या वडण्यांनी जेजू तुझे नाव म्हज्या वडण्यांनी जेजू तुझे नाव म्हज्या ताळण्यांनी जेजू सदा मोचेत जेजू सदा मोचेत जेजू सदा मोचेत अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या बगळां तुका सुम्या जेजू बगळां तुका सुम्या जेजू आराधान तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू वैभव तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या हालेलुया 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 म्हाका चनदायकन आमी आतां दिमी घालया आमचे मुखार आसच्या जेजूक आमची सर्व तेसव आमचे इरादे आमी समर्पण दिवया सगळी आमची जिणी ताका भेटोवन दिवया 2000 वर्सां आदी आयिल्लो जेजू आपल्या आशिसांक पाटलावदारांक म्हणालो नियमशास्त्रांतले उपादेसांतले एकच एक अक्षर वा तिबो तो बदलूंक आळवूंक नजो असो जाल्यार जेजून आमकां आमच्या जिवितांत येदोळ मनशां राखला आनी सांबाळला तर त्याच जेजू लागीं म्हणया जेजू आमी प्रामाणीकपणी तुका आमच्या जिणयेंत मान दिवंक पयलो जागो दिवंक प्रयत्न केला मिसाच्या बलिदानांत युकारिस्ताच्या आराधनांत दिसपडते आमच्या मागण्यांनी कुटुंबाच्या मागण्यांनी वैयक्तीक मागण्यान तुजे उतर वाचून तुजे उतराचो नियाळ करून नव्यान करून पुन शेताक वचून रेतिरो करून वाड्या जमते मुखांतर आनी टीव्हीर आनी हेर संदर्भांनी आमच्या भक्तीपण आदारण जेजू तूंच आमचो धनी आमचो स्वामी तूंच आमकां पोसचो राखचो सांबाळचो म्हणलें आमी मानून घेतलां जेजू तर आमच्या भावार्थाक लागून आमी दिलोलो इल्लोसो वेळ तरी आमच्या जिणयेंतले वर्साचे 10 दीस आमी तुका दिल्ले तरी ह्या आमच्या 10 दिसांक लागून तूं आमकां कितें गरज आसा तें दिताय आनी दितलोय म्हणलो आमचो भोवरसो भावार्थ जावन आसा मोगाळा जेजू 2000 वर्सां आदी तुका पळोवंक तुका आपडोवंक तुजी शिकवण आयकोवंक आयिल्ल्या लोकांक तुवें सगळें बरें केलें तांची काळजां तुवें हाळू केली तांची मनां धादोस केली तांची पिडाशिडां तुवें गूण केली तांच्या जिणयेंतले कश्ट तुवें हाळू केली तांचे समस्या तुवें परिहार केले आज हांगासर आसच्या आमकां साबारांक तुवें आमी विचारी नासतनाच मागा नासतनाच जायते उपकार जायतीं तेसावां तुवें दिल्याय आमच्या जिणयेंत बेसावां घाल्याय जेजू तरी आज परत भावार्थान म्हाका कितें गरज आसा तें हांव विचारता तें तूं मानून घे जेजू एका 4 वर्सांच्या भुरग्याक उलोवचें सारकें देणें मेळचे खातीर एकले स्त्रियेन मागणें विचारलां गल्फांत आसा भुरगो ह्या भुरग्याक देव आपडोवन दी गूण करून दी उलोवची सकत आपल्या आवय लागीं बापाय लागीं कुटुंबादारा लागीं स्पश्ट सोडाळ रितीन उलोवंक
जेजू फावो करून दी ताच्या शिका बऱ्या रितीन करूंक जेजू फावो करून दी म्हण मागया. एका तरणाट्याक परगांवांत शिकपाची विजा मेळोंक ना. पयले फावटी तिरस्कार जाल्या. खंतिश्ट आसा कुटुंबाची खंतिश्ट आसा ते जेजू तुजी खुशी वय जाल्यार कसले इजर अडचण आसा ती नीव रावन ह्या तरणाट्याक ताचो फुडार बांदूंक ताचें भविश्य रुपीत करूंक कितें आसा तें तूं फावो कर जेजू. एका कुटुंबाच्या वडिलाक पियोवणी सोडूंक कुटुंबाचें जायतें प्रयत्न केलें जाल्यार मन बदलून जिणी बदलोवंक फाटीं करते आसा. कुटुंबान कांय कस नात. बायल भुरगीं कुटुंबाची आवय बापूय सगळीं सारकीं आसात. तरी वायट सवयेक लागून हट्टाक लागून म्हणलें बरी परत आनी परत त्याच वायटान त्याच पातकांत तो मनीस पडटा. जेजू तुजी खुशी वय जाल्यार ह्या कुटुंबाक ह्या विघ्नांतले तूं निवराय. मोगाच्यान हांगासर जायतीं तुमी तुमचे इरादे घेवन आयल्यांत. जर कोणाय की व्हडल्यान उसारूंक जाय हो जावन आसा वेळ. जेजू म्हजे खातीर आनी तुमचे खातीर हांगा आसा. 2000 वर्सां आदीं आपल्या दोळ्यांनी आपल्या कानांनी पळयल्लो आनी अनुभव केल्लो तोच जेजू आज एवकारिस्तांत आमचे मुखार आसा आनी तेच भाशेन आमची मागणी तो आयकता. कोणाक व्हडल्यान तुमचे इरादे विचारूंक जाय ह्या वेळार विचारचे. तुमचे खातीर ह्या हेर कोणेय तुमचे लागीं मागो विचारलां जेजू लागीं व्हडल्यान मागया आनी आमी सक्कडी जाप दिवया. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. इरादे घेवन तांचे पिडा शिडा घेवन तांच्या भुरग्यां वेळांक आनी कुटुंबाक बरें मागून सांगलोरे समारी फात सिरकींच्या बापा पुता पवित्र आत्म्याची मजत घेवंक हांगासर येता आसतना तुजी धारळ आशिर्वाद घाल. सम्या तूं बरें करीत गेलोय म्हण पवित्र पुस्तक तुज्या उतरा प्रमाणे आमकां सांगता आसतना बरें करीत ह्या पिळगेच्या कुटुंबाक राख आनी सांबाळ. ह्या पिळगेच्या कुटुंबांत वावर करच्या विगार बापांक ह्या सहकांक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या ध्येनांनी भरता आसतना हांगासर आसलें जायतीं योजना तुज्या हातांत समर्पण दिता. ही योजना तुका असाध्य न्हय तरी हर एक संगती तुका असाध्य. भावार्थ्यांच्या आनी मोगाच्या दाण्याच्या बळान हे योजना पंथा भोवंक सांगतास. यात्रेक जावन आयिल्ल्या हर एकल्या कुटुंबाच्या संध्याक तुज्या पवित्र आशिर्वादांनी भरून तुजें तें एकवटून रावंक जाय जाल्ली कृपा फावो कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. इरादे ते सावा आतां एक घडी मौनपणी जेजू समर्पण दिवया. सांग पुरो वैयक्तीक आनी तुमी उसारले व्हडल्यान आनी जायत्यांक खंडी जावन उसारूंक मन आसा. पूण जेजू आमी उसारच्या पयलेंच आमच्या काळजांतले मोतींतले चिंतना आमचे इरादे तो जाणा. भावा भयणी तुका कितें जाय तुका कितें खुशी आसा म्हूण तो विचारता. तर आमच्या काळजांतले मतींतले इरादे जेजूक आमी समर्पण दिवया आनी गावया. आयक म्हजे मागणे सोम्या देवा. आयक मोचे मागणे सोम्या देवा. उदार काळे सोदे म्हाका आयच्या दिसा. परत एक बडी. आयक मोचे मागणे सोम्या देवा. उदार काळे सोदे म्हाका आयच्या दिसा. मोगाच्यानो आज आमकां ह्या पवित्र जाग्याक आपोवणें दिलोलो. भाग्यवंत लॉरेसाक सर्गींचें दायज फावो केलोलो. भाग्यवंतपणाच्या जिणयेक मार्तीपणाच्या जिणयेक आपोवणें दिलोलो. जेजू बेसांवांनी आमकां भरता. एवकारिस्तांतल्या जेजूचें बेसांव घेवंक आमचीं काळजां मनां आमी आयतीं करया आनी येद्या व्हडा सक्रामेंताक गीत आमी गावया.
ora sacramenta sestanaman koruya purvilakya novioriti adarya salvon hecha Pisang babat bacing borgia sesembah puta alasani studi putri mahima sesta ekastalian Sita tu kado Spirita sama semi nawarda Amen. प्रार्थूया. हे देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासनाक. Amen. Jaya Mandira Sembiang pintu berita Dituji gaita amit turben nada Bhakti urben mana Sembiang Jaya Mandira Sembiang pintu Jai tau amit turben nada Sakti urben mana Mugal bapoy tu amso Padaya datu so Vignan warani rakso Zabai sangat Sunyatu Jaya Mandira Sembilang pintu cak pelita Dituji gaita amit turben nada Bhakti urben mana बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो भाग्यवंत लोरेस ह्या आमच्या पात्रोनाच्या आमच्या मोगाळ संताच्या ह्या पूर्ण शेताक आमी हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आराधन करूंक आनी नवें करूंक सांगाताच आमची मागणी तेसावा
भगेवन लोरेसा मुखांतर सगळींच्या बापाक भेटोवंक आयले हांव हमेसाच्या बलिदाना वेळार भगेवन लोरेसा बरी त्यागाची सॅक्रिफिसाची जेजूच्या मोगान भरलेली पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलेली आमची क्रिस्तांव जिणी जावं दी म्हणून मागया हे बलिदान फावो ते परी भेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव बेरिनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून परान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हयसयती पातकां केल्यांत हो म्हजो म्हजो अपराध ह्या पसत भगेवन सदांच संवकार सगळ्या दिवतांनी भक्तां आनी तुमकां भाव बेरिनो म्हजे खातीर आमच्या देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो आमेन सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत महिमा देवा ओझरी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेश्वरा देवा सगळी चराया सर्ववेगा देवा बापा तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकटा सोमिया देवा देवाची शेये तू संसाराचे पाखडतात आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात बसला आमची वाणी मानून घे त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलो सुपवे एकलो सु ईश्वर एकलो सु परमेश्वर प्रार्थुया बापा तुझ्या मोगाच्या उजान पेटोवन भागेवंत लोरेस दुर्बळ्यांचे सवेंत विश्वासी राबून आनी रक्त साक्षांचे कश्ट मरण सोसून महिमेवंत जावंक पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता
आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. एलियान अहाबाक म्हळें, वच जेव आनी पिये, कित्याक पावसाचो आवाज आयकता. अहाब जेवंक आनी पियोंक गेलो तेन्ना एलिया कार्मेल दोंगराक चडलो आनी धरणीर सश्टांक सरपडलो आनी ताणें आपली तकली आपल्या दोंपरा मदें घाली. ताणें आपल्या सेवकाक म्हळें, वयर चड आनी दर्याचे कुशीन पळय. ताणें वयर चडोन पळयलें आनी म्हळें, कांयच ना. ताणें ताका म्हळें, परतून 7 फावटी थंय वच. 7वे फावटी सेवकान म्हळें, मनशाच्या हाता येदें एक खूब दर्यांतलें वयर सरता. एलियान म्हळें, वच आनी अहाबाक सांग, तुजो रथ तयार कर आनी पावसान तुका रावोवच्या पयलें सकला वच. थोड्या वेळान मळब कुपांनी काळें जालें, वारें वाडलें आनी धारींनी पावस पडलो. अहाब आपल्या रथार चडलो आनी जेज्रेलाक गेलो. पूण सरस्पराचो हात एलियाचेर आसलो. ताणें आपलें कमर बांदलें आनी जेज्रेल पर्यंत अहाबा मुखल्यान धांवत गेलो. देवाचें उतार हें. देवाची उडप कर. देवा तुझी स्तुती करूंक पावो. प्रितुमेची तूं भेट करताय, तिचेर पावस वताय. सुभमपणान तिका सुफळ करताय. देवा तुझ्या वळनयांनी उदकाचो अभाव ना. भुंय भिजोवन धानी काडूंक तांकां तूं फर्मायताय. सियोनाक देवा तुझी स्तुती करूंक पावो. कोसलली भूमी पावसाच्या शिवरान तूं भिजयताय. तांतल्यो वळी उदकान मोव करताय. धरण सापाट करताय, ती भिजयताय. आनी तांतल्या फळाचेर तुजो आशिर्वाद घालताय. सियोनाक देवा तुझी स्तुती करूंक पावो. तुज्या उदारपणान वर्सभर आमकां मेळटात फळां. तुजीं पावलां पडटात थंय सगळें जाता सुफळ पीक. पणगील सुवातांनी सैत भरपूर मेळटा सर. वय गुडे दोंगर आनंदान नाचता.
स्तुती करूंक पावो सियोनान देवा तुझी स्तुती करूंक पावो उभी रावया सर्विस पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया देखून हांव तुमकां सांगता शास्त्रियां आनी फारिजेवांचे धर्मदिश्टे प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या राज्यांत रिक्षी नात आमच्या पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां जिवेशी मारी नाका जो कोण जिवेशी मारता ताका निती सभेचे जडतेक उबो करी जाय पूण हांव तुमकां सांगता जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका निती सभे मुखार हाडी जाय आनी जो कोण आपल्या भावाक आरे पेद्दा म्हणटा ताका सनेद्रीन सभे मुखार हाडी जाय आनी जो कोण ताका आरे पिशा म्हणटा ताणें कोणाच्या उज्यांत लास जाय देखून तूं वेदे मुखार तुजी काणीक भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हण तुका उगडास येत तर ती तुजी काणीक थंयच वेदे मुखार सोड पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा उपरांत पाटी येवन तुजी काणीक भेटय तूं आनी तुजो वादी कोट्तीच्या वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा ना जाल्यार वादी तुका निती करता अधीन करता आनी निती करत तुका पाऱ्यांच्या हातांत दीत आनी तुका बंदेंत घालतीत सत हांव तुका सांगता पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयचो तूं भायर सरचो नाय देवाचे उतार हे वकणी तुका क्रिस्ता मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो जेजू 10 उपादेसांतलो आनी एक उपादेस आयच्या वांजेलाच्या वचपांत उल्लेख करता जिवेशी मारी नाका जिवेशी मारचें कशें हय थोडे भिवन गेलीं पदऱ्यापा कळीत ना गे म्हण जिवेशी मारचें 2 रितीन आसा म्हणून जेजू आमकां सांगता एक ऑफलायन आनी एक ऑनलायन आतां सक्कड आमची भास ऑफलायन आनी ऑनलायन न्ही गे ऑफलायन जिवेशी मारचें म्हळ्यार सुरी काडोवची कैतूल काडोवचें बंदूक काडोवची फातर काडोवचें आनी एकलोसो जीव उस्वास कुडीसो स्वास काडचो जिवेशी मारचें ऑफलायन ऑनलायन जिवेशी मारचें कशें जेजू आज आमकां सांगता रागार रावचें मनीस खंय या पूण हांव ताचे कडेन उलयना उतरांनी जिवेशी मारचें पिशां म्हणचें पेद्दां म्हणचें
आनी कितें गाळी सवे शिराप घालचे संबंध तुटोवचो तो मनीस आसल्यार नासल्यार म्हाका कांय फरक पडना म्हणून जियोवचें बायोलॉजिकली जीवशास्त्रा प्रकार तोय जीव आसा हांवूय जीव आसा पूण ऑनलायनीर आमी मेल्या आमकां संबंध ना देखून कोण काळजा मनांत पेल्या लागीं रागार आसा द्वेशान भरला हग्यान भरला जेजू म्हणटा तोय कुडीचो जीव कोण काडटा पळय ताका सारको समा देखून पयलें तुमी सांगलें आयकलां जिवेशी मारी नाका पूण हांव तुमकां सांगता ऑनलायन आनी ऑफलायन दोनी रितीन तुमी जिवेशी मारूंक नजो आनी आमी रागार रावल्यार आमी द्वेशान रावल्यार आमी अहंकारान रावल्यार तो जाय जाल्यार उलोवन दी म्हणून रावल्यार म्हाका ताचें पड गरज ना म्हाका पडोवन वचोंक ना म्हणून चिंतून रावल्यार कितें जाता जेजू स्पश्ट रितीन सांगता तुजी काणीक रिजेक्ट जाता तुजें मीस रिजेक्ट जाता तुजें एप्लिकेशन सर्गाक वचना फॉरवर्ड वचना तुजें मागणें देवाक हांवें सांगलें न्ही म्हाका पळयता थोडी पाद्र्याप नवें सांग जेजून सांगलां तूं तुजी काणीक भेटोंक वता आसतना तुका उडास आयलो तुवें तुज्या भावाक दुखयला म्हणून न्ही बागार तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा तुवें कांय करूंक नाय पूण कोणें चूक केली तुज्या भावान कोणें चूक केली तुज्या भयणीन कोणें चूक केली तुज्या सासूमायन कोणें चूक केली तुज्या सुनेन कोणें चूक केली तुज्या पुतान तुज्या धुवेन तुज्या शेजारच्यान तुज्या वाड्याच्यान तुज्या इश्टान तुका विश्वास आशिल्ल्या मनशान तुवें कांय करूं नाय पूण जाल्यारय तूं मिसाक वेते आसाय आनी तूं ताचे कडेन उलयनाय रागार आसाय बगसूंक नाय ताका तुवें जेजू म्हणटा तुजी काणीक सैन सोडू रिक्षाच्याक सांग पूण तें उंतुलें गुणा तुवें वचोंक जाय ताका सांगचें न्ही तूं एक हांव हिंगा पावला आत तर एक रिक्षा करनांगा तक्षण आसाय गी कोणें वचोंक जाय म्हणटा तुजी काणीक तूं सोड तूं वच तुज्या भावा लागीं राजी सा आनी उपरांत हांगा काणीक ना जाल्यार ते दोन सरी कोणी येली जाल्यार माती पडोवन दी म्हणटा गरज ना पूण तूं वचून राजी जा उपरांत आनी मागणें कर पुरो देव तुजें मागणें आयकतलो मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो हें आयकतानाच भिरांत दिसता जर आमी राग दवरना साव आमकां उलोवंक येना आमकां संबंद ना मना दुखल्यांत आमी एकाका मेळना आनी अशें आसून आमी प्रयत्न कांय करूंक ना राजी जावचें बगसूचें आनी आमी मिसा गेल्या नोवेनां केल्या रेतीर केल्यात मागणें केल्यात आराधन केलां तर आमचें काम व्यर्थ जालें गी मोगाचें न्हू फाटलें उलोवचें नाका आमी मुखलें उलोवया आमी आनीक आमकां राजी जावंक अवकाश आसा गी आनी आमकां मुखसूंक उलोवंक आसा गी आजून आमकां उस्वास आसा न्ही गी आमचो कुडीचो जीव आसा न्ही गी जेजू म्हणटा तर आज पाटी वेता आसतना तूं वच जर तुका दुखयलोलो तशें कासुरगोड आसा आज जायना न्ही गे कुंदापूर आसा आज जायना थोडीं गल्फा गेल्या थोडीं युरोपा गेल्या तांकां हालें करचें रिक्षार वचूंक जायना हां तर कितें करचें मोगाचें न्हू जेजून सांगलें बरीच हें करीचें म्हणून न्हय उतरांचो अर्थ कितें भावा आनी भयणी तुज्या जिणेंत तुका अवकाश मेळटा आसतना तुज्या भावा कडेन भयणी कडेन राजी जावंक प्रयत्न कर सोडून हें घडलां उलोवणें जालां दुखलां मना मोडल्यांत काळजां तुटल्यांत जेजू की समजता मनीस जावन आसले आमकां सगळ्यांक आमच्या आमच्या कुटुंबान हें घडतलें म्हज्या माथ्यार बिसायबान हात दवरला आनी म्हाकाय घडटा राग येता कांय सांगून येता उलोवचें नाका म्हूण जाता 2-3 दीस उलयनासतना रावल्लें आसा काळजां दुखल्लें आसा पूण जेजू आज म्हाकाय सांगता तुमकांय सांगता तुका केदाळा उडास येता तुज्या भावा विरोध कितेंय आसा भयणी विरोध तुज्या आसा एका याजाका विरोध तुका आसा तुज्या भावा विरोध कुटुंबाच्या विरोध कितेंय आसा तूं
उलोवचें प्रयत्न कर, ल्हान जा. कित्याक तुजी काणीक देवान स्विकार करीचे न्ही, तुजे मागणे जेजून आयकचे न्ही. देखून मोगाच्यान आमी कितें करया. आज आतां शर्मा आयकलो, ह्या वांजेल आयकलें म्हणून तुमी वचून तुमकां दुखयल्या, तुमी दुखयल्या मनशां पोटलून धरल्या, खोटो मोठी पडल्या बारीक अश्ट काल जालें कळीत म्हळ्यार ताणें शर्मा आयकोना न्ही. हां पूण देव आमकां तवळ तवळ अवकाश दिता. राजी जावंक, समा जावंक, संबंद जिवो करूंक, नवो करूंक, उंचाय करूं. थोडे दाखले आमच्या जिणयेंत जावचे. भोवशा तुमी येदोळूच थोड्यांनी केल्ले. आमच्या हर एकल्याच्या जिणयेंत संतोशाच्यो गजाली येतात, न्हय मू, बरीं कार्यां येतात. जावंक बरो रोज करार, गरोकल, जुबलेव, काजार असले संदर्भ येतात. आमकां उलोवणें ना, कांय चिल्लर कारणां खातीर इल्लें टायम टुयन जाल्लें. थोडे बिटी इन्विटेशन येना आमकां, म्हळ्यार तितून म्हणसर आमचो राग पावला. थोडे फावटी पयल्या मागीर उलोवण्यान मान जाल्यार इन्विटेशन एक वॉट्सॅपार गी, या कोणाय कडेन गी, या फोनार गी एक मेळटा. आमी राग दाखोवंक खालें करता. थोडे फावटी वचनासतना रावोंक आमी निर्धार घेता, खंयकाल्या वचोचें. आतां गरज पडली की म्हणून आमी निभा सोदचीं आसात. जेजू आज आमकां म्हणटा, तुज्या भावान तुका दुखयला, वच आनी राजी जा. तुवें वचोन बरो न्हू थंय वासीजे म्हणना करारा भलायकी मागता आसतना पयलें म्हजें येयल्लें आयका, हांवें हाका बक्षिलां ना ना त्या कारण तशी करची गरज ना, खंय ना. ह्या दिमी घालून सकटा मुखार सूख मागाचें म्हणना पांयां पडोन ना, कांय सागोन राजी जा. मोगाचो न्हू, जर असलीं बरीं कार्यां आयलीं तुमकां समानांतल्या, तुमकां रागार आसल्या तुमच्या कुटुंबाच्या मदें, रक्ता संबंदा मदें जायते पड, कितें करचें, तांच्या बऱ्या कार्याक आमी या. कशीं तीं आपोवन दी या. ती आमकां पळयतली आनी इल्लो राग आसलो इल्लोसो निवतलो. फाल्यां तुमच्या घरा कार्य आसा, तुमी इन्विटेशन धाडल्यार कितें म्हणटलीं ती, आमगेर ती आयिल्ली, हांवें हें आमी वचूंक जाय. उलोवणें सुरू जाता. काळजां कठोर आशिल्लीं कितें जातात, मोवाळटात. मनां कडपा बरीं आशिल्लीं कोरगोंक सुरू जातात. इन्विटेशन ना जाल्यार वशेत गी, वशेत मोगाच्यान वशेत. म्हाका कोणान दुखयलां तांच्या बऱ्या कार्याक हांव गेलां, ह्यो धोळ म्हाका कोणी सारुणी कुंटो काडून दावना, तुका आपोवना. आनी तुमकां भोवशा करची ना, तुमकां राजी जावंक जाय, बरें मन दाखोवन वचा. दुसरी गजाल संदर्भ आमच्या हर एकल्याच्या जिणयेंत दुखाचे संदर्भ येतात. पिडा शिडा उगड मरण, कंत सलोणी, पयशांची अडचणी. जर म्हाका दुखयल्ल्या मनशाच्या जिणयेंत कश्ट जातात, हांव मनांत संतोश पावता गी, देवाक अर्गां दिता गी, हालेलुया. जेजू म्हणटा कितें, तुका हे संदर्भ वचून ताचेडे राजी जा. तुका दुखयलो मनीस आस्पत्रेंत आसा, वचून भेट कर, पळय कसो आहे भावा भयणी, सांग. मरण जालें, मरणाक वच, मिसाक वच, आपोवना तुका कोण ना. मरणाक इन्विटेशनाची गरज ना मोगाच्यान. देवी आमकां मरण आसा म्हण काय SMS धाडिना, सांगानासतनाच येता. ते कोणाच्या कुटुंबांत मरण जालें आनी तुका त्या मनशान दुखयलां, वच. कित्याक तुजी काणीक रिजेक्ट जायन वचो, तुजी काणीक रिजेक्ट जायन वचो. तिसरो संदर्भ मोगाच्यान, थोडे बुटी अशें केल्यारी जायतीं जाणां बदलनात. आमी केलां, बक्षिलां, उलोवचें प्रयत्न केलां, थोडीं कठोर काळजाचीं आसा, दोनीय कुशींनी आसा. तवळ कितें करचें, तवळ तांच्या विशयान वायट उलोवचें न्ही, तांचें नांव पाड करचें न्ही, या हांव बरो ती वायट म्हणून खबरो करच्योय न्ही. बकार तांच्या पासून आमी मागोवंक जाय मोगाच्यान, देवा मतीक उजवाड दी. ह्या म्हज्या भावाच्या भयणीच्या काळजांत इल्लो मोग घाल, बक्षाणें घाल, परत समज हांव तुमचो आदार. मनशांक जायनातले मोगाच्यान देवाच्या कृपेन आदारान जायते पोटीन जाता. 20, 30, 40 वर्सां उलोवने नाटलेलीं अवचित समज जाल्लीं आसात. सोडी नाकात, बरोसो सांडी नाकात. देखून भावानो आनी भयणीनो, हांवें जिवेशी मारूंक ना,
हांवें केदाळे कोयतूल धरूं ना कोयतो धरूं ना कोणाची तकली कातरूं ना गोमटी कातरूं ना म्हणून तुमचे एकल्याक दादोसकाय बगची हांव भाग्यवान म्हूण चिंतचें न्ही तर तूं रागार आसाय संबंद तुटयलाय तुज्या सुखीक लागून न्ही पेल्याच्या सुखीक पूण तुवें राजी जावचें एक मॅट काडूंक नाय तर तूं ऑनलायन कुणीगार जेजू म्हणटा तर भावांनी भयणी आज हांव न्हू मुखार केदाळे संदर्भ येता आसतना तुजे कडेन उलोवन येनातल्या तुका दुखयलेल्या तुवें दुखयलेल्या मनशा लागीं तूं राजी जावन परत जिवंत जावंक तुका मन आसा. आमची माणिकी मोगाची मानो बापा आमची माणिकी मोगाची म्हज्या भाव भयणीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मना कडेन मेहमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या दवा सरीस्फूर्त मानून घेव. प्रितीच्या बापा तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लोरेस धरणी रोंपलेल्या गोवांच्या खण्या बरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे सोडून पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता हांव जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. आमी करूंक सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत लोरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपल्या रागात वारोवन तुची विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे सत्कायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळता. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता.
पवित्र बारांचो सर्वेस पोतूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओन सगळी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी घेता ताकाचे ओन सगळी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेया ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणे कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात मावडतासो गोट परगटुया तुझ्या कुसा आनी पुनर्जीवन पोना ओरवीन तुवें आमकां सोडत नाय सोमिया संसाराच्या सोड बंदारा आमची सडवण कर जय क्रिस्ताचे जय बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेस उडास कर फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा जेराल्ड आमचे गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका पृथ्वी मोगांत वाडय पुन्हा जीवनपणाचो बरो सदन मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर तांकां तुजे इश्टगते मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परचळेत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आमकां मरिये देवाची माये संगती भगवंत जुसे तिचो पती भगवंत लॉरेस धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवाल्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गव आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेले मागणे आमी सांगाता दीर्घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे नाव सामका येवं तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो घरास हांव सामका दी आनी आमी आमची चुकलेल्या आमक्षिता तशें आमची बदकां आनी आमकां गाळून पडोवंक दिनाका वायटांतली तूं आमकां निव सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय
आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले. आमची काकूत देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले. आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले. आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभलेली आमी सकड सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर आपोवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू तूं ये काळजा तूं ये पिडार करून तूं ये तुजे समोर आयल्या तूं काळातून रावल्या लगी तूं वेगी लगी तूं वेगी काळो पैसावडावसो मोन्ना काळो प्रिवरो आमो जिवीत लाभोसो पुस्वाडपाक जिवीत लाभो सर्गी निवासात पावो. जीवन पावा जेसू तू ये काळजा तू ये विडार करूंक तू ये तुझे समोर
मागों तुझे सवे भीतर जेजू दयेन मागता प्रार्थना जेजू आणि आमच्या मोगाळ बापा आम्ही घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लॉरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणींच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावूंक आमचे हात पांय सुटसुटीत कर गरिबांचे आनी अनिक्त भक्तेल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दयेकन बसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयिल्ल्या मानदीक बाप दोतोर प्रवीण लिओ लसरादो मंगळूर दियेसेजीक जेप्पू सेमिनेरींत प्राध्यापक जावन आडळतेदार जावन वावर करून आतां थोड्या म्हयन्या आदीं जावन मंगळूरच्या मायनर सेमिनरी ग्लॅड समाजचो रेक्टर जावन आपलो वावर दिवन आसा. आज हांगासर येवन हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आराधन चलोवन व्हेल्ल्या खातीर तांचो उपकार हांव बावडटां. तांच्या मिसावान बरें मागतां. भाग्यवंत लॉरेसाची आशिर्वादां मागतां. आयच्या दिसाची तेस आनी लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या आमच्या बाजिलिकाच्या लितुर्जीक समितीक देव बरें करूं. वेळार विविध रितींनी कुमोक दिल्ल्या मुर्तोम दिल्ल्या पिरजेन दिल्ल्या प्रायोजक जाल्ल्या हर एका दानी पासून आमी तुका अर्गां दिता. दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर हांगासर दिवच्या सेवे खातीर तुजो आभार मानता. हें जेवण तयार केल्ल्याचेर दान जावन दिल्ल्याचेर आनी हें जेवण सेवच्या आमा समेस्ताचेर तुजे आशिर्वाद घाल. ह्या पवित्र तळार जावची सर कार्य आत्मीक कार्य तुका महिमा जाताना एकना अनेक रितीन सेवा दिवच्या कुमोक दिवच्या दान दिवच्या हर एका कुटुंबाक सालोरेसाची आशिर्वादां फावो जावं आनी भरपूर कृपा सगळींच्या बापात हांव फावो जावं दी म्हणून ह्या संदर्भार तुजे लागीं मागता. तुजे आशिर्वाद हर एकल्याचेर पाठय. हे मागणी आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आतां नांवां पयल्यानी मुखार येवचें आनी प्रधान याचका लागीं वाती स्विकार करच्यो. मुर्तोमो आयवन अल्मेडा शिरवा. आयवन अल्मेडा शिरवा. गॉडविन अनिता अल्मेडा गुंडेडका. गॉडविन अनिता अल्मेडा गुंडेडका. सेरा डिसोजा पंजोट्टू. सेरा डिसोजा पंजोट्टू. जेवणाचे प्रायोजक लुईस डिसोजा शंकरपुरा. लुईस डिसोजा शंकरपुरा. नावनका कारकोल टाउन बेंगलोर. जेवणाच्या प्रायोजकत्वाक वंतिगे दिल्ल्यांची नांवां. नवीन एंड निशा रॉड्रिगस ताकोडे. नवीन एंड निशा रॉड्रिगस ताकोडे. प्रीतीश डिसोजा मुक्कामार. प्रीतेश डिसोजा मुक्कामार. सुनील फेर्नांडीस मियार. सुनील फेर्नांडीस मियार. फ्रॉयस्टन मेंडोन्सा फेर्नाल. फ्रॉयस्टन मेंडोन्सा फेर्नाल. फेलिक्स ए लोबो मुंबई. फेलिक्स ए लोबो मुंबई. नावनाका किरें. नावनाका किरें. जोसेफ डिसोजा मुडबेळे. जोसेफ डिसोजा मुडबेळे. मायकल डिसोजा मुंबई. मायकल डिसोजा मुंबई. प्रिंसल डिकुन्ना मोगरनाड. प्रिंसल डिकुन्ना मोगरनाड. नावनाका पेर्नाल. आनी हेच्या वर्णाचे प्रायोजक गॉडविन अनिता अल्मेडा गुंडेडका. गॉडविन अनिता अल्मेडा गुंडेडका. मोरिसा एंड लेरिसा मुडबेळे. मोरिसा एंड लेरिसा मुडबेळे. सोम्याच्या सगळी बोटांतलो आपूर बाळसो एकलो पाटी सांगलो एस्पोलो
अपूर्व येशू इकडो Morti San Floris Bolo Sada Sada Manano San Loresak मागणे ये जैते वन मर्तिरा San Loresa तरण्या प्रायरेस बावरत्या खातीर कठीण कस सोसून जीव दिल्या आयक आमचे कालते मागणे वरत्या पातळेन आमी तुजे सरसी आयल्या शिव बाबात तेरे बरसो देवासो आणि आमच्या पेलासो करो मोग आमकां जोड दी आमच्या बेसाक सरी जावन निष्कळपण आमचे ते परजळ शेंकर आमच्या सरात्मीक आणि संवसारी वडिलांतय कालतेपण आमी दाखयशें कर दुबळ्या धाकट्यांक पिडेशिडेन आनी कस्तान वरान आसल्यान आमच्या संदर्भ प्रमाणे आमी पावशें कर आन बावरत्यांक आनी बावरत्यांक शडिल्ल्यान सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर तुजे बळादीक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तारू दी आमच्या कुडयात्मेच्या सर गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन सान लोरेसाच्या मजतीन विजा मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात बरें काम लाभिल्ल्या खातीर अर्गां दितात अमेरिकाची विजा फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात पॉयंट बऱ्याच जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात भांगर पाटी मेळिल्ल्या खातीर अर्गां ऑस्ट्रेलिया वचूंक शिकोवंक फावो केल्ल्या खातीर शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जाल्ल्या खातीर येदोळ माणसां राखून व्हेल्ल्या खातीर 12 जाणां विविध उपकार लाभिल्ल्या खातीर अर्गां दितात सान लोरेसाच्या मजतीन मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर देवाक अर्गां दिवया ते सामा सांत लोरेसाच्या मजतीन काजार बऱ्या तरान जावं तकली आनी दांत पडापड गूण जावचे पासत डायबिटीज BP नॉर्मल जावचे पासत बरी भलायकी मेळचे पासत भुरग्यांचे देणे फावो जावचे पासत दोळ्यांचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावं पांयांचे दूख गूण जावं गवाचो मोग पाटी मेळोवंक दोळ्यांची देश पाटी मेळोवंक अलर्जी कोंकली शेळ कफा गूण जावं बरी सैरीक लाभचे पासत बरें काम मेळचे पासत मानसीक पिडा गूण जावचे पासत काजरी जिवी समजावंचे पासत मागतात सांत लोरेसाच्या विशेष मजतीन कातीची पिडा गूण जावं विजा मेळोवंक भुरग्यांनी हट करिनासतना रावोंक बांदतेर बऱ्या तरान जावं इस्कोलाच्या बांदपाचें काम कसलीच आडकळ नासतना जावं जागेचे समस्ये पर्याय जावं माथ्याचे केस चडचे रावोंक भुरग्याचे देणे लाभोंक लॉन फारीक जावं केसीन चीक मेळोवंक आमल पिवणें सुडका जावं गुडका सोडूंक दर्यान काम करतना राखून व्हरूंक गांठी दूख गूण जावं विविध तरांचे कॅन्सराची पिडा गूण जावं रिजल्ट बरें येवंक मोतीक समाधान मेळोवंक लिव्हराची पिडा गूण जावं कंत बेजाराय पयस जावं राग उणें जावचे पासत मागते आसात सांत लोरेसाच्या मजतीन आंगार जावचे केसळ्यो गूण जावं पियार मेळचे पासत आळसाय पयस जावचे पासत हातीन धरिल्लें काम पंथा पावचे पासत मागते आसात आमा सोमेस्तां पासत आमी मागया आमच्या इराद्या पासत गरजां पासत आमी मागया ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನವಾದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತಾಗಲಿ. ಕರ್ತರದ ದೇವರು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ಗುಣವಾಗುವಂತಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಕೇಳುವಂತಾಗಲೆಂದು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಮುಖೇನ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. सर्गींच्या दयाळ बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. सर्गींच्या दयाळ बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. सर्गींच्या दयाळ बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. सर्गीच्या दयाळा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे.
शेकी बावर त्या प्रमाणे बरी क्रिस्ती जिणी जिवन बागे मरण मरण सर्गार तुझे सगता संस्थान देवा बळसूचे बाग आमका समेस्तां फाव कर आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रासा संखांदी आनी आमी आमची सुटलेल्या बक्षितां तशें आमची दुखां बगूस आनी आमकां गाळ्यांत पडूं दिनाका कोण वायटान ती तूं आमकां नेब. म्हाका लोपकार मेळोंक नमान बरी कृपेन भरलेले समिदेव तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे कुश्चींची चो भगवंती मरियेदाचे माई अमोभ्यांगा दिविनदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक शरी तशेंच आनी सदां सर्वदा भगवंत लोरेस पार्थिराम अपसो तुवें नाती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पावोवचे खातीर प्रार्थुया. हे सर पदवेधरा देवा भगवंत लोरेसन आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें आमच्या अवगुणाची केंड आमी पालवशें कर म्हूण लालेर मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणें रचला सर्गाणी सोम्या दयेन आयक मोचे मागणे आनी म्हजी भोग तुजे सुरक्षेक पावो सोमी तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया सर पदवेधरा ससनाच्या देवा तुझी गुण करची सकात पिडेस्त कुडीनी वतून कस्तोवच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुझ्या विश्वासी साकरांचेर तुजी दयाळ देश घाल पातका शिक्षा जावन रेवडलेल्यांक सर बांदपाचांतले सुटका दी मोचीच्या आनी कुडीची सर दुखतांचे तावन पयस कर. तुज्या आगणीत काकुळतीचेर पाती येवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरेसाच्या प्रत्येक माजतेन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बजलिकान तुज्या दैवीक सावसो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडिल्ली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवण्यांनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासरची करी भक्तिवंत जावन जियोंक तुका महिमा दिवंक फावो कर. ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं सरतराची पातकां गुण कर. ह्या पवित्र तळार येवन आमची पातकांची नितळाय जावं दी. ह्या पवित्र तेलाच्या माकणे वरवीं आमकां बरी भलायकी लाभय पवित्र आत्म्याचे देणे लाभय. ह्या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. दाड तुझ्या आत्म्या दाड तुझ्या आत्म्या दाड तुझ्या आत्म्याक मोचे दाड तुझ्या आत्म्या दाड तुझ्या आत्म्या दाड तुझ्या आत्म्याक आमचे दाड तुझ्या आत्म्या दाड तुझ्या आत्म्या दाड तुझ्या आत्म्याक आमचे बापा दाड तुझ्या आत्म्या दाड तुझ्या आत्म्याक आमचे देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो आमचेर जेसू देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो आमचेर. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. आनी सपदवीदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ रावो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडुपकार. सोम्याच्या सगी व्हरतांतलो आपुरबाये सोये कळो
botanlo apurbai soikolo Martisan Flores bolo Somya sudaman malo Nama nama saloresa Mogal mati santa Magon tundi Daivi kripa Mogal saloresa Nama nama saloresa Mogal mati santa Magon tundi Daivi kripa Mogal saloresa May pasan berlolo Apostol sumyan Jesuso Turun tiada pla jiwaso Martiran soko versalo Moga may pasan berlolo Apostol sumya Jesuso Turun tiada pla jiwaso Martira soku versalo Nama nama saloresa Mogal martir santa Magon Daivi kripa Mogal saloresa Nama nama saloresa Mogal martir santa Magon tundi Daivi kripa Mogal saloresa Mogal patron saloresa Naman ketawa mituka Autur agnyamcha sarvacha Selai watin kisaracha Mogal patron saloresa Naman ketawa mituka Autur agnyamcha sarvacha Selai watin kisaracha Eloi moksum ya Jesuso Răzalui sandesh Christaso Zodlui kuro martiraso Amar sasnici vitaso Mogal patron saloresa Naman ketawa mituka
असलय वाटेन क्रिस्तायाच्या मोगाळ पुत्राचो अंगवार मोळी आशीर्वाद दी आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुझे Bhagavan Loresa, Ama pasyutinadikar Bhagavan Kusache Kuve, Nivaram Kamchilivam Church Chansmanatle, Bapache, Putache, Pavitratmache, Amen.